अर्कांत का पवित्र सुस्निकायच्या आत्म्या अर्कांत का पवित्र बोरे पोण करच्या आत्म्या अर्कांत का पवित्र साध्या आत्म्या अर्कांत का पवित्र मनसुगेच्या आत्म्या अर्कांत का पवित्र निष्कळपणाच्या आत्म्या अर्कांत का पवित्र भुकेल्यांक जेवंक दिवच्या आत्म्या अर्कांत का पवित्र ताणेल्यांक पिवंक दिवच्या आत्म्या अर्कांत का पवित्र निराशितांक आश्रय दिवच्या आत्म्या अर्कांत का पवित्र पिडेस्तांक साखरी करच्या आत्म्या अर्कांत का पवित्र बंदेंत असल्या भेट करूंक प्रेरण दिवच्या आत्म्या अर्कांत का पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या अर्गांत का पवित्र आत्म्या प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. ಇಸಾಯ ಪ್ರವಾದಿ 51:12 म्हणतात हांवच तुमचो बुसवणदार तर मनशाक कित्याक भियेताय प्रेज द लॉर्ड Praise the देखून Lord. बुसवणदार जावन आसता त्या समयातय आमचे काळी जुबान आमी म्हणया पवित्र आत्म्या देवण ए आमचे थंय वस्ती कर म्हूण आमी भक्तीपरान आमी मागून घेवया हात आमचे जोडया पवित्रम्या देवो ए मोचे तैतो रावो ए ओ स्वार्थुसो फांगो ए मोचे तैतो चीए पवित्रम्या देवोनी पवित्र सकना देवो मुझे तै तो रावो के मुझे तै तो रावो ए उस्वार्थ सो उस्वार्थ फांको मुझे तै तो जिये मोगाच्या भाऊ भयणीनो स्वागताची दोन उतरां पयल्यान पयलें हांव स्वागत म्हणटा तुमकां सोमेस्तांक तुमचे राटवळो तुमची कामां सगळी कुशीक दवरून इल्लोसो वेळ सोम्या सांगाता कुर्सूंक हांगासर तुमी आयल्यात देवाचें उतर आयकूंक ताचें आराधन करूंक मोरये माये लागीं तुमच्या तेसावां खातीर मागूंक हांगासर तुमी आयल्यात व्हडा बावडतान तुमी आयल्यात ह्या पुणशेतान तुमकां जेजूच्या अस्तित्वाचो अनुभव जातलो तुमी मागिल्लें मेळटलें म्हणल्यार बावडतान हांगासर तुमी आयल्यात पूण जेजू न्हू बावडतान आयिल्ल्यांक खाली हातांनी पाटीन धाडूंक ना वस्तूच्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सकट दिलें तशें जेजू ह्या पूण शेतान जावन तुमकांय खाली हातांनी पाटीन धाडिना तुमच्या तेसावांचेर तुमच्या काळजाच्या अत्रेगांचेर तुमच्या विनवणेचेर ताचो आशिर्वाद घालून दी तुमकां ह्या पूण शेतांत ताच्या अस्तित्वाचो अनुभव जावन दी तुमी मागिल्लें मेळ्ळें म्हणल्यार संतोशान तुमी पाटी वस अशें जावन दी हेंत जावन आसा आमचें मागणें तुमकां सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा तशेंच आमच्या मदें आसात आयचे रेतीर चलोन व्हरूंक हांगासर येतात आमच्या मोगान पाक्षिकरे पिरगजीचे पिरगज यादक मानादीक बापू मेल्वीन नोरोना तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी तांकां हांव स्वागत म्हणटा हालेलुया अर्गांत जेजू उगलाब जेजू हालेलुया 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 अर्गांत जेजू अर्गांत जेजू उगलाब जेजू उगलाब जेजू आराधन जेजू आराधन जेजू हालेलुया हालेलुया आमी उबी रावया आमच्या अर्द्याचे दवरया थोडे दांपया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया पवित्र आत्म्या आमच्या मदें ये म्हजे थंय ये म्हज्या मतींत ये म्हज्या काळजांत ये म्हज्या मनांत ये म्हज्या सत्तेंत ये म्हज्या सगळ्या जिवितांत ये तुजें उतर आयकूंक तुज्या उतरा खाल जिवंक तुज्या कुशे खाल जिवंक सकत लाभय हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या म्हजे थंय ये म्हजे थंय ये म्हज्या आत्म्यांत ये म्हज्या काळजांत ये म्हज्या कुडींत ये म्हज्या रगतांत ये रगताच्या कणाकणांत ये हाडाच्या सदांत ये म्हज्या कुटुंबांत ये म्हज्या भुरग्यांत थंय ये म्हज्या पुतांत थंय ये म्हज्या धुवेंत थंय ये म्हज्या बापाय थंय ये म्हज्या भयणी थंय ये म्हज्या आवय थंय ये म्हज्या सेज सांबाऱ्यांत थंय ये म्हाका कश्ट दितल्यांत ये म्हजें नांव पाड करतल्यांत ये विविध रितीची इजा दितल्यांत थंय ये पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या जाणवाय दिवंक गिन्यान दिवंक
चिरुकाय दिवंके बेसवांनी भरूंके सक्तेन भरूंके देण्यांनी भरूंके तुजें उतर आयकूंक कृपा दिवंके तुजें उतर आयकूंकची दिवंके हे पवित्र आत्म्या असली सगळी अस्कतकाय कान उडय पिडा शिडाक कान उडय सगळ्या वायटांतले निवार सकत लाभय पवित्र आत्म्या देवन ये आशिर्वाद दी म्हूण मागया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया दोळे धांपून आज सोडून आतां अर्द्या दवरना ताची कृपा मागया पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तुम देवो आमचे तुम देवो पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तुम देवो आमचे तुम देवो लाभोय आमकां तुजी कृपे देनी सांगता लाभोय आमकां तुजी कृपे देनी बोळाधिकार आमची अस्कची न्ही बोळाधिकार आमची अस्कची न्ही बोळाधिकारची न्ही पवित्र आत्म्या बोळाधिकारची न्ही पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तुम देवो आमचे तुम देवो हालेलुया 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 आपण आमच्या मध्ये हालेलुया हे पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 पवित्र आत्म्याने मला अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसवारी हालेलुया 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 Ergan tuka semian Jesu, Ergan tuka Oglap tuka semian Jesu, Studi tuka semian Jesu, Aradan tuka semian Jesu. Haleluya, Haleluya. देवाचे उतर ऐकूया जो संवांशिला दे 14 वळ 15 तावन 17 पर्यंत John chapter 14 verse 15 to 17 हांव तुमकां अनाथ बरी सुणवसना हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात हांव जियेतां देखून तुमी जियेतल्यात हांव म्हज्या बापा थंय आनी तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हूण त्या दिसा तुमी सतपांतल्यात तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपासीस पळतल्यात तवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी तो तुमचे सगळें सदांच काळ रावतलो तसो तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना ताका वळखयना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगाता
आनी तुमचे थंय तो रावता. देवाची उतर हे तुका क्रिस्त. बसया. क्रिस्त थंय म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो, पवित्र आत्म्याची वळख आमकां आसा गी? आसा गी? कितल्या जाणांक आसा पवित्र आत्म्याची वळख? व्हेरी गूड. तुमी हात बरे वयर करचे जायते. हात वयर केल्या बरो, पांय नाका. हां, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इतले व्हडल्यान सांगता हालेलुया. आं, दग जाता भायर खंडापटी दग आसा, वत आसा, हांगा 2 फॅनां घुंवतात, सायडीन घुंवतात. अशें म्हणटा न्ही, इल्ली थंड आसा न्ही गे, बैले इतली वत ना न्ही गे. देखून आमी हात उबारून देवाची स्तुती केल्यार देवी आमचे दया दाखयतलो आनी आमकां कितें दितलो? हां, कितें दितलो? दनपारान जेवण दितलो? हां, कितें? सावळी? सावळी नातल्यारी आसा हांगा. पावस दितलो, कळ्ळें गे? आनी पृथ्वी थंड करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पावस पडना केन्ना आमकां, सावळी माजायची न्ही गे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कोण नासतलो आयकना. हालेलुया. 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 सोमया मुखार सोमयाची स्तुती करूंक जाय आमी व्हडल्यान, कळ्ळें? इगर्जे भितर बसून जे मेल्या जायना, इगर्जे भितर बसून तोंड उक्तें करता आवाज जायनातल्या जायना. तेन्ना उडपी मासली मार्केटी वसा न्ही गे, कोलो आवाज बळ्या न्ही गे. तुमी व्हडल्यान मरतात सायब रे मीन घेनच्या म्हूण न्ही गे. ते दाड तुमकां कांय लज बघा. सोमया मुखार सोमयाची स्तुती करूं आमकां थोडे बटी आळसाय जाता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हां, आतां पवित्र आत्म्या कितल्या जाणांनी पळयला? तुमी म्हळें वळख आसा म्हळें न्ही, वळख आसा म्हळें गिना. तर पवित्र आत्म्या कितल्या जाणांनी पळयला? पळयलें? पळयलें हात वयर गेला, पळोवंक नातलें हात वयर गेला. आतां डावट आतां घालचो गिनाका. पळयला जाल्यार पळोवना न्ही गे. आतां कशें मुसळान पळोवना ना म्हळें तुमी, हात वयर गेला म्हळ्यार कोणी घालूं ना. पळयल्ल्यांनी हात वयर गेला म्हळ्यार कोणी घालना. कसो आहा म्हण न्ही गे. कितल्या जाणांनी पवित्र आत्म्या पळयला? कोणी ना. हांवें पळोवना, हांवें पळोवना. पवित्र आत्मो कसो आसा? पळयलें? वता आसा पवित्र आत्मो आसा गी? हां, पवित्र आत्म्याक पळोवना म्हणटात. हां, बावडतान पात येताय, बावडतान. हांगा एक गोंगो बसला, गोंगो आती पात येताय. गोंगो पळयल्या मात पवित्र आत्म्याक पळयल्या मात पात येताय गे. बावडतान पात कोणें शिकयलां तुका तें? इगज मातेन शिकयलां. हां, इगज मातेन शिकयलें पर आतां सांगलें पुरो पात येवचें गे. हां, इगज मात आतां तुका शिकयता, काले शिकयता, रेड्यान वासरूंक घाला पात येताय ना. पवित्र आत्मो इगज मातेन शिकयलां बारी बरें बावडतान. पूण पवित्र आत्म्याक खंय म्हणी तुमी अनुभव केला गे? खंय? आतां करंट कितल्या जाणांनी पळयला? करंट हात वयर घाला. करंट पळयली? करंट कोता न्ही, इलेक्ट्रिसिटी कितल्या जाणांनी पळयल्या? पळयल्ली हात वयर घाला. कितले? 1-2 जाणांनी पळयल्या. हांवें पळोवंक ना. कशें आहा बुता इलेक्ट्रिसिटी? कसो आहा? कलर कसो आहा? खंय आहा? हें आसा गी? म्हाका दिसना. इलेक्ट्रिसिटी कोणें पळोवंक ना. हांवें पळयना, तुवें पळयलें? हे बल्ब पेटसो पळयला हे गी. आतां बल्ब पेट्टा न्ही, इलेक्ट्रिसिटी पेटचें मात गी. आतां गुंदावळे हय गे. आतां इलेक्ट्रिसिटी आमी कोणेंय पळोवना, करंट कोणेंय पळोवना. पळयलें? मार्गार एक वायर पडलां, कळ्ळें? हाय टेन्शन वायर मार्गार एक कट जावन पडलां. आतां मार्गार आड आसा. तूं मिसाबाई सरलाय, मिसाबाई सरलाय, वायर
मोदें पडलां म्हूण आतां धरणं उखलून सायडीन दवरताय आ दवरताय ना कित्याक दवरनाय आ शॉक मागता पूण करंट आसा की ना आमकां गोत्ताय आसा की ना आमकां गोत्ताय गोत्तू ना देखून खालें करता हितून मेस कामाचे फोन करतात न्ही मेस कामाचे येतात नाजाल्यार कोणी एकलो मनीस येता टेस्टर आसता टेस्टर न्ही ते वायरा धरून पळयता करंट आसा की ना नाजाल्यार मेन स्विच ऑफ करतात थंय ट्रान्सफॉर्मराची उपरांत ते वायर काडटात न्ही कित्याक म्हळ्यार करंट आसा की गोत्तू ना म्हणी गोत्तू ना आपडूंक जायना करंट आसा म्हूण कळचें जाल्यार कितें टेस्टर असो बल्ब पेटाचें न्ही जर तर टेस्टर पेटना जाल्यार आमकां आणकी डावट ते टेस्टर असो बल्ब गेला कोण ना म्हणून देखून दुसऱ्या टेस्टरान पळयता आमी कळ्ळें शॉक मारत जाल्यार पूण करंटाची कामां पळयता हांव गे तुवें म्हळें ते भयणीन म्हळें करंट पळयला म्हण करंटाची कामां पळयल्यान तुमी करंटाची हा तुमी जाप दिना जाल्यार हांव न्हीद सांगात हा करंटाची आ कामां पळयल्यान करंटाची कामां पळयल्यान तुमी पळय हांगासर लायट पेट्टा फॅनां गुंतात न्ही कुलर गुंतात आज करंटा वरवीं कितलीं कामां जातात न्ही वय की न्ही सगळें जावचें करंटा वरवीं नाजाल्यार कांय जायना करंटा वरवीं मोटर गुंतात न्ही देखून आमकां तांदूळ जाता आमकां तेल मेळटा आमकां उदक मेळटा न्ही पुरा मोटर गुंवल्या वरवीं बस गुंता ट्रेन गुंता पुरा करंटा वरवीं करंट ना जाल्यार कांय जायना बल्ब पेट्टात मार्गाचे बल्ब पेट्टात घरचे बल्ब पेट्टात आजकाल करंट नासतना जेवंक जाता आमकां नुस्तें करीत जाल्यार मिक्सी कर्र गुणोवंक ग्रायंडर गुणोवंक करंट जायचें न्ही वय की न्ही थोड्यासो गॅस पेटोवंक करंट जायचें उदक येवंक करंट जायचें न्हावंक करंट जायचें करंट नासल्यार आमी कांय करूंक जायना आमचे मोबायल चार्ज करूंक करंट जायचें पळया करंटाची कामां म्हळ्यार भिरांकूळ लॅपटॉप मोबायल टीव्ही कंप्युटर ग्रायंडर फ्रीज एसी पुरा सगळें थांदून चलचें पूण जाल्यार कोणें म्हणी करंटाक पळयला हा सांगा पळोवना करंट कसो आसा ताजो कलर कसो ताची सकत कशी आमकां गोत्तू ना आमच्या दोळ्यांक तो बिलकूल दिसना तुज्या मुखार वायर पडला तातूंत करंट आसा की ना म्हूण तूं गोत्तू ना आपडल्यार मात कळटा शॉक लागलो पूण त्या करंटाची सकत कितली पळया न्ही खिणा भितर तुका नाश करूंक शकता गोबर करूंक शकता खिणा भितर तुका नाथले बरी करूंक शकता करंट भिरांकूळ सकत करंटाची पवित्र आत्मोय तसोच पवित्र आत्मो आमकां दिसना सभेन आमकां शिकयलां पवित्र आत्मो आसा म्हूण शिकयल्या उपरांतय आमी ताचो अनुभव केला अनुभव करनातल्यार पाती येता आमी हा पवित्र सभेन काल शिकयलां मात पाती येता ना अनुभव केला आमी अनुभव करूंक जाय पवित्र आत्म्याची सकत आनी पवित्र आत्म्याची सकत आसा पळय ती करंटाच्या की वरती पवित्र आत्म्याच्या सक्ते नंतर कळलें की करंट सोदून काडलो थॉमस आल्वा एडिसनान वय की न्ही देखून आमी सगळीं पवित्र आत्म्याची भुरगीं पळया पवित्र आत्मो आमचे थंय ना जाल्यार आमी जिवंक शकना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आतां हो पवित्र आत्म्याचो अनुभव तुमी केदाळा पुरा केला पवित्र आत्मो बावतिस्मान पवित्र स्नाना वरवीं पवित्र आत्म्याची भुरगीं आमी जाता देवाची भुरगीं जाता जेजूच्या कुडीचे सांदे जाता पवित्र सभेचे सांदे जाता पवित्र आत्म्या वरवीं पवित्र आत्मो आमी बावतिस्मा वेळार आमच्या पवित्र स्नाना मुखांतर पवित्र आत्म्याक पयले फावटी घेता न्ही वय की न्ही गे पळया पवित्र स्नाना वरवीं त्या वेळार आमी ल्हान आसले न्ही गे पवित्र स्नान केदाळ मेळटा सडा हो आमकां केदाळा 40 वर्सांची 40 दिसांचे आसतना ओके
पयलें एडल्ट बाप्टिजम म्हणून आसलें म्हळ्यार वडिलांचें पवित्र स्नान आनी बाळकांचें पवित्र स्नान. बाळकांचें पवित्र स्नान केन्ना जाता तें दोगांय आवय बापूय कातोलीक जावन आसल्या वेळार तांकां भुरगें जल्मल्ल्या वेळार त्या भुरग्याक 40 दिसांनी पवित्र स्नान दिवचें. कळ्ळें? जर तर आवय बापूय क्रिस्तांव न्ही, एकलो मनीस क्रिस्तांव जावंक आशेता जाल्यार ताणें बुदी प्रकाशा पावल्या उपरांत पवित्र स्नान घेवचें, एडल्ट बॅप्टिजम. आनी एडल्ट बॅप्टिजम सडा वत उदकांत बुडोवन दिवचें. उदकांत, कळ्ळें गे? 3 पोटी उदकांत बुडोवन, जेजूक उदकांत बुडोवन पवित्र स्नान दिल्लें न्ही. हां, उदकांत बुडोवन दिवचें. कित्याक म्हळ्यार वडिलांक वडांक उदकांत बुडयत न्ही, बुडयत मग 3 पोटी न्ही, 4 पोटी बुडयत. पूण भुरग्यांक बुडोवन जाता, पाडच्या भुरग्यांक बुडयल्यार न्ही गे. देखून उदकाच्या तकलेर उदक वतून ताका पवित्र स्नान दिवचें. कळ्ळें गे? 40 दिसांच्या भुरग्यांक. कित्याक म्हळ्यार त्या भुरग्या त्या दाळा आमकां कांय कळीत आसना न्ही गे. पवित्र सभेंत सुरविल्ल्या दिसांनी धाकटीं बुडगिलीं पुरा सडा वत मरतालीं. एका जोड्याक 7-8 भुरगीं, 12 भुरगीं, 13 भुरगीं आसतालीं. वय गे न्ही आदी आमच्या मलगड्यांच्या काळार एका 12 भुरगीं, 13 भुरगीं, तांदूळ कितलीं बांदतालीं? 5-6 जाण बांदतालीं. मस्त जाणां मरतालीं. पोलियो जावन गी, आनी TB येवन गी, भुरग्यांची TB येवन गी, ताप, टायफॉयड आनी निमोनिया अशें पुरा पिडा येवन जायतीं भुरगीं मरतालीं. थोडीं वळान पडोवन गी, उदकांत पडोवन गी मरतालीं भुरगीं, पुरा वासनांतलीं. देखून एडल्ट बॅप्टिजम दिलें जाल्यार वडिलांचे भुरग्यान दिलें जाल्यार ह्या भुरग्याक पवित्र स्नान मेळना न्ही गे. ताका पवित्र सभेचे संस्कार मेळनात. देखून ल्हानपणांत 40 दिसांनी भुरग्यांक जर तर आवय बापूय कातोलीक जावन आसात आनी पवित्र सभेंत ती पवित्र स्नान घेवन आसात आनी तांकां भुरगें जालें त्या जोड्याक, काजरी जोड्याक, आनी ताका 40 दिसांनी पवित्र स्नान दिलो जाल्यार उपरांत तें भुरगें मेलें जाल्यारय ताका संस्कार दिवंक साध्य जाता. तशें आसतना ह्या पवित्र स्नानांत पळया आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें लाभता. ताचे उपरांत आनी एक संस्कार मेळटा आमकां. खंयचो तो? व्हडलें न्ही सांगा तुमी. तें उलयलें म्हाका आयकना, कित्याक हांव पयस आसा. क्रिस्म म्हळ्यार कितें? कोंकणीन कितें म्हणचें? थिरावणी म्हळ्यार जालें थीर करचें, स्टॅम्प घालचें. तुमी पोस्ट ऑफिसाक तुमी कागद घालता जाल्यार त्या कागदार कालें घालता तुमी, स्टॅम्प घालतात न्ही. ते स्टॅम्प घालून व्हरून पोस्ट ऑफिसान दितात न्ही. वय की न्ही? त्या स्टॅम्पाचेर आनी लोकोटाचेर कालें घालता पोस्ट मास्टर, सील घालता न्ही, मोर घालता. मागीर तें स्टॅम्प जडल्यार अर्दे पेपरार सील आसा, अर्दे स्टॅम्पार आसता. मागीर तें स्टॅम्प जडल्यार पोस्ट मास्टरा पोस्टमॅनाक पुरो कळटा हांगा स्टॅम्प आसलें म्हणून. देखून सील घालची, स्टॅम्प आसा, मोर घालची, मोर स्टॅम्प आसलें म्हणून. तशेंच आमकां पवित्र स्नाना वेळार आमकां कितें मेळ्ळां? पवित्र आत्मो मेळ्ळा. पवित्र आत्म्याची भुरगीं जाल्या आमी, देवाची भुरगीं जाल्या हांव, पूण आमकां कळीत ना. देखून आमी बुदी प्रकाशा पावल्या उपरांत खुद्द आमी गुवळ्याला घेता, आमच्या गुवळी बिस्पला घेता आनी आमी हो भावार्थ स्वाकुशेन स्विकार करता आनी तो परगट करता. देखून आमकां पवित्र आत्म्याची कृपा जाय म्हणून मागून येता आमी. पैकी थोड्या भुरग्यांनी म्हणचें आसा, आवय बापाय लागीं काले म्हणचें आसा, म्हाका क्रिस्तांव नाकात ताल्लें, तुवें म्हाका पयस स्नान दिलय, देखून हांव क्रिस्तांव जाली, नातल्यार हांव जाती ना जातो ना म्हणलें. थोडे फावटी सवालां करतात आमची भुरगीं, पळय की न्ही. मिसा वचको म्हळ्यार आमकां नाका मिसा वचो, तुवें म्हाका पयस स्नान दिलय, हांव दिनातल्यार मिसाक तुवें दिना, अशें थोडे फावटी भुरग्यांनी उलोवचें आसा. नेणारपणान जावंक पुरो सांगचें आसा. ह्या संदर्भार तस जाल्यार भुरग्यांक स्वाकुशेक आयल्या उपरांत, बुदी प्रकाशा पावल्या उपरांत कितें पवित्र आत्मो, कितें पवित्र सभा, कितें देवाचें उतर म्हूण समजल्या उपरांत स्वाकुशेन बिस्पा लागीं येवन पवित्र आत्म्याची कृपा मागतात. आनी बिस्प साहेब कितें दिता तांकां? गे मोर पवित्र आत्म्याची. कितें म्हणटात? गे मोर सील पवित्र आत्म्याची. पवित्र आत्मो तुका पयलेट मेळ्ळो पवित्र स्नाना वेळार, पूण परतून तुका तो आतां अधिकृत रितीन फावो जाता म्हणून गवळी बाप ताच्या कपलार कुरीस काडणें पवित्र आत्म्यान मागता.
आनी अशें आमी पवित्र आत्म्याची भुरगीं जाता पवित्र आत्म्याची भुरगीं जाता आनी पवित्र आत्म्याची भुरगीं जाल्या उपरांत आमकां कितें मेळटा कितें आमकां मेळटा देवाचें उतर परगट करूंक कळ्ळें गी देवाच्या उतराक साक्षी जावंक आनी देवसार धांवणोंक खोटेपणांतल्यान जैत व्हरूंक आमकां अधिकार मेळटा प्रवादपणाचें याजकपणाचें आनी रयाळपणाचें मिसांव अधिकृत रितीन जियोंक आमकां हो जाता आनी ह्या मुखांतर आमी कितें जाता सोमयाचे सैनीक जाता सोमयाच्या शिपायाचे सैनीक जाता आमी पळया आनी अशें पवित्रत्म आमकां हो जाता पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्रत्म फकत दोनूच संस्कारांत आसलो गी आसलो गी मागीर पुऱ्या संस्कारांत पवित्रत्म ना गी दुसरो संस्कार कसो एक पवित्र स्नान तिरावणी मागीर एवकरिस्ताच्या सक्रामेंतान पवित्रत्म न्हय आसा की ना आसा की ना सांगा केदाळा आयकतात तुमी केदाळा कळटा आसा म्हूण आमी दिमी घालता न्ही बापा कोरस्सू तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून बळें आयका तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता बळ्या पवित्रत्म्याच्या त्या देण्या वरवीं पवित्रत्म्याच्या कुरपे वरवीं पवित्रत्म्याच्या सक्तेन उंडो आनी वायन आशिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत जावन बदलता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळया तर पवित्र स्नानांत तिरावणेंत एवकरिस्तांत पवित्रत्म आसा मागीर आनी एक संस्कार प्राजिताचो संस्कार पाद्र्याक आपसून दिताना म्हणटा कितें म्हणटा देवा पान सोमया जेजू क्रिस्ता मुखांतर संवसाराक सुटका दिली आनी ह्या सोमयान पवित्रत्म्या मुखांतर पवित्र सभेंत ताच्या मण्यारा मुखांतर हो पातकां बोगसूंकचो अधिकार दिलो आनी ह्या अधिकारान हांव तुजी पातकां बोगसिता बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी समाधानान वच पळय थंय पवित्रत्म आसा कुमसाराच्या सक्रामेंतांत पवित्रत्म्याच्या पदवेन पवित्रत्म्याच्या सक्तेन कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणटा घेया पवित्रत्म्याक कितें घेया पवित्रत्म्याक जांची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतलीं जांची पातकां बक्षिनात ती बक्षोवची नात पळया प्राजिताच्या संस्कारांत पवित्रत्म आसा तर कितले संस्कार जाले पवित्र स्नान तिरावणी एवकरिस्त प्राजित मागीर पिडेस्ताची मागणी पिडेस्ताच्या मागण्यान पवित्र आत्म्याचे येणे आसा की ना पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुका मागता तस्सो बाप तस्सो आत्मो तस्सो जेजू तुका आशिर्वाद दिवं दी पळया आनी तुजी पिडा गुण करूं दी तुका परत तुज्या आदल्या वावराक पाटी वसोवंक कुरपा दिवं दी म्हण तुका हांव मागता पवित्र तेलान सगळें पळया हें जावन आसा पवित्र आत्म्याची कुरपा पवित्र आत्म्याची कुरपा ह्या पिडेस्तांच्या संस्कारा मुखांतर एका पिडेस्ता थंय देंवता आनी ताका सकत दिता बळ दिता पिडा गुण करूंक आदार जाता मागीर तुमी म्हळें आनी एक वर्दीचो संस्कार न्ही गे वर्दीच्या संस्काराक गेल्या ती तुमी उमेदवारां थंय म्हळ्यार दियोकोन आसता दियोकोना थंय पवित्र आत्म्याची कृपा गोळी बाप मागता पवित्र आत्मो तांचे थंय मागता पवित्र आत्म्याचे मागणें म्हणटा आनी सर याजक तांच्या संगात मेळटात आनी ह्या मुखांतर त्या नव्या याजक जावच्या उमेदवारांक पवित्र आत्म्याची देणी पवित्र आत्म्याची कृपा मागून तांकां अभिषिक्त करता बळ्या आनी थंयसरी पवित्र आत्मा प्रमुख स्थान घेता लग्नाच्या संस्कारांत पवित्र आत्मा आसा की ना पळया
कितें म्हणटात थंयसर पवित्र आत्म्यान हां हांव सो एंड सो तुका सो एंड सो म्हजी पतीण म्हूण घेता सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो मना लेखतलो विश्वासी रावतलो म्हूण भास दिता ही भास जियोंक पवित्र आत्मो कृपा दिवं दी देखून कितें मुदी घालतना कितें म्हणटात तुका म्हजी पतीण म्हूण घेता आनी ही मुदगी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पळया ती पवित्र आत्म्याची कृपा पवित्र आत्म्याची झर थंयसर वळोन येता आनी लग्न संस्काराचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या कृपेन लांब तशेंच सुकाळ संतोषप्रिय रितीन जियोंक कारण जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी सगळ्या संस्कारांत पवित्र आत्मो प्रमुख स्थान घेता देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या पवित्र आत्म्याचें स्नान परत जावची गरज आसा गी एक फावटी आमकां पवित्र आत्मो पवित्र स्नान मेळ्ळो वय गे ना गे थिरावण्यान मेळ्ळा वय गे एकच फावटी वय गे कुमसाराच्या सक्रामेंतान परत परत मेळटा एवकरिस्ताच्या संस्कारान परत परत आमकां फोव जाता वय गे काजरांत परत परत मेळटा एक फावटी मेळ्ळा पिडेस्ताच्या माकड्यान परत परत घेवची सगळ्यात आमकां आसा उर्देच्या संस्कारान मेळटा एकच फावटी मेळचो जाल्यार ह्या पवित्र आत्म्याचें स्नान म्हळ्यार कोता न्ही स्थान न्ही पवित्र आत्म्याचें स्थान म्हळ्यार बाप पूत आनी पवित्र आत्मो स्थान एका स्थानार उजव्याक वा दाव्याक स्नान म्हळ्यार नाण पवित्र आत्म्याचें नाण कशें आमी पवित्र स्नाना दिसा कळ्ळें गे आमचें सगळें उदकाचें स्नान आमी जावन आमचे सगळे पातकाची कातां धुवन गेल्यांत तशेंच पवित्र आत्म्याचो स्नान जावंक जाय जेजूक 2 फावटी पवित्र आत्म्याचो स्नान जाल्लो आसा गोत्या तुमकां केदाळा जॉर्दान न्हंयत काल जालें जेजू नालो उदकान मागीर कितें जालें कोणी दिलें पवित्र जेजूक पवित्र आत्म्याचें स्नान कोणें दिलें व्हडल्यान सांगिचें व्हडलें बरी भुरगीं स्नानीक जुवान दिलें स्नानीक जुवान जेजूक पवित्र आत्म्याचें स्नान दिवंक ना स्नानीक जुवान जॉर्दान न्हंयच्या उदकाचें स्नान दिलें आनी देवा बापान जेजूक पारव्याच्या रुपार पवित्र आत्म्याचें स्नान दिलें पळया वय गे आनी एक थाळो आयकलो म्हज्या मोगाचो पूत ताका तुमी आयका पळया स्वस्थ आनी एक फावटी जेजूचें स्नान जालें पवित्र आत्म्याचें स्नान खंय तें ताबर पर्वतार पळया सगळीं दांपण घालें आनी प्रकाश वयर तावन जेजूचेर फांकलो न्ही गे दैवी काकूळ पळयता न्ही गे वयर तावन फांकलो प्रकाश आनी ताळो आयकलो हो म्हज्या मोगाचो पूत तो म्हाका मानवला ताका तुमी आयका पळया भोव अपुर्ब्याचें पवित्र आत्म्याचें स्नान कळ्ळें गे आमकां मेळ्ळें सिसांक मेळ्ळें पवित्र आत्म्याचें स्नान केदाळा केदाळ मेळ्ळें पवित्र आत्म्याचें स्नान सिसांक पेंतेकोस्त म्हळ्यार कितें पेंतेकोस्त म्हळ्यार कितें तुमी NDTV पळयतात गे कळ्ळें खंयच्या दिसा पवित्र आत्म्याचें स्नान 50व्या दिसा पेंतेकोस्त म्हळ्यार 50व दीस 50व्या दिसा आतां परवां 28 तारीख 50 दीस जातात जेजूच्या जिवंतपणांतल्यान 50 दीस कितले परवां 28 तारीखेर देखून पेंतेकोस्त त्या दिसा कितें जालें त्या दिसा पवित्र आत्मो आपोस्तलांचेर आनी अवकार मरयेचेर आनी पुरा देवलो पळया पवित्र आत्म्याचें स्नान जालें तुमी आतां भायर वेतात सत्री हाडूंक ना न्ही एकूच तरी मोड जालें बरो पावस पडलो न्ही तुमी भितात गी ना कोणाचें स्नान जालें तुमकां पावसाचें स्नान जालें पळया पूण हांगा सिसांक आपोस्तलांक पुरा पवित्र आत्म्याचें स्नान पळया पवित्र आत्मो उज्याच्या रुपीन देवलो
तांच्या कुडी भितर कुडीच्या शिरांनी आडाच्या संदांनी रक्ताच्या कणांनी रिगलो आनी अस्कत जाल्ल्या तांकां बळ केलें बासो उलोवंक नासलेल्या तांकां बासो शिकयल्यो बेउकर आसलेल्या तांकां धैर्य दिलें सकत दिलें बळ दिलें जाणवाय दिली गिन्यान दिली चिरूकाय दिली सगळें दिलें ताका स्नान म्हणचें हो स्नान आमकां जायजे की नाका जायजे की नाका हो स्नान केदाळा फोव जाता आमकां पेंतेकोस्ता दिसा मात्र गी पेंतेकोस्ता दिसा मीस भेटयताय त्या दिसा जावचें साथ जाता आयतारच्या मिसा वेळा जाता गी मस्त जाणां जायना मिसाले कुठले जावन येतात फादर म्हज्या बायले बसत म्हाका म्हज्या भयणी बसत म्हाका म्हणटात पळय स्नान जाल्यार मागून सांगता ते तिंत गूण करतात वय की न्ही पवित्र स्नान केदाळा जावचें पवित्र आत्म्याचो स्नान केदाळ म्हळ्यार केदाळा आमी पवित्र आत्म्याक घेवंक तयार आसां केदाळ आमी पवित्र आत्म्याक घेवंक तयार आसां ते दाळा पवित्र आत्म्याचो स्नान आमचें थंय जाता कळ्ळें तुमी केदाळ जेवतात कोण थंय तुमी केदाळ जेवतात दनपारां सांजेर सकाळीं पोट भरून आसा दनपार जालो जेवता ते जेवंक म्हूण जेवता ते डम्म जायत पोट केदाळ जेवतात तुमी भूक लागतना जेवतात जोर भूक लागली जेवतात वय की न्ही दनपार जालो म्हण जेवचें गे गंटे उडयतारू ಊಟ ಮಾಡಿದರು नेट्टागे मलागिदारू जाता जायना भूक लागतना आमी जेवता तान लागतना पियेता वय गे भूक लागना जाल्यार जेवता मागीर पोट खाली आसा भूक लागल्या देखून जेवता पवित्र आत्मा तशेंच तूं तयार आसाय ते दाळ तूं येता तूं आयतो आसाय ते दाळ तूं आसा पवित्र आत्म्याची भूक तुका लागल्या जाल्यार येता पवित्र आत्म्याची भूक तुका लागल्या जाल्यार पवित्र आत्म्याची ताण तुका लागल्या जाल्यार पवित्र आत्मा तुजे थंय येता ना जाल्यार पेंतेकोस्ताचे मिसाके पवित्र आत्म्याची भूक तुका लागोना जाल्यार पवित्र आत्मा तुजे थंय येना पेंतेकोस्ताचे मीस पवित्र आत्म्या ये देवन म्हणून तुवें सांगून लय जाल्यार पवित्र आत्मा तुजे थंय येना कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्म्याची भूक तुका लागोंक ना पवित्र आत्म्याची ताण तुका लागोंक ना पवित्र आत्मा कसो येतलो रांदून दवरलां बरें करून वय गे तुका भूकूच ना जेवंक जायना जाल्यार शीत आनी माजिल्लें मांस ऑटोमॅटीक तुज्या पोटान भरताय बरो ना सेम थिंग देखून पवित्र आत्म्याचो स्नान आमचे थंय जावंक जाय पवित्र आत्म्याचो स्नान आमचे थंय जायजे जाल्यार पवित्र आत्म्याक आमचे थंय घेवची थान वा भूक आमकां आसूंक जाय आनी बरी सुवात थंय आमी तयार करून दवरूंक जाय बरी सुवात कळ्ळें गी समजलें तुज्या घरा एक मानाचो सोयरो येता मानाचो सोयरो कळ्ळें मंत्री येता म्हणजे त्या प्रधानमंत्री तुज्या घरा येता कळ्ळें घरांत ल्हान एकच कूड आसा टॉयलेट बाथरूम ना आनी बरी फेसिलिटी ना तूं येताय रावताय येवन रावताय रावना ताका रावंक जाय जाल्लें एक बेड जाय जाल्लें रूम जाय जाल्ली सेक्युरिटी पुरो आसा जेगी ना नातल्यार येना तो तशेंच पवित्र आत्मा आमचे थंय येजे जाल्यार रावचें वातावरण आसा जाय रावचें वातावरण आमचें थंय आसा जाय ना जाल्यार तो येना कित्याक येता तुजें थंय आसा मासा रक्ताच्या अपेक्षाचें जिवीत जेजू म्हणटा तुमी मासा रक्ताच्या ओडणे प्रमाणे वा अपेक्षे प्रमाणे जियोंक नजो तुमी आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जियेसय मासा रक्ताच्यो ओडण्यो आशा खंयच्यो स्वार्थ मोसोरू राग जिद्द द्वेष मनोभाव मतभेद पंगड न्ही आमाल पिवणें बेबदेपण व्यभिचार पोटसाळ हे सगळे मासा रक्तांतल्यान येवचें आनी तें तुजें थंय बरोवन गेलां जाल्यार आत्मा तुजें थंय येता येना कळ्ळें मिसान बसचें इगर्जेंत शर्मा तोंड सण्ण दोळे सण्ण पळोवचें पाद्र्यापाक मोतीन कोण आसा गताय शेजारची कार्मीण बाई शेर्पीन बाई ती काल गोडगोडोय मारना बा सैतान पडली मतारी तिका शिकयता मीस जाल्या उपरांत घरा येता दोळ्यांक मिरसांग चिड्डिता पळया अशें चिंतचें अशें उलोवचें आमी आमचें थंय राग आसा द्वेश आसा
मोसोर आसा अगे आसा जिद्द आसा वायट आसा जाल्यार आमी इगर्जेन बसून मीस पेटयता पुरा करता पूण जाल्यार पवित्र आत्मा आमचे थंय रावना तूं कितलेंय देखून तुमी म्हणटा कितें म्हाका सोम्या सोम्या म्हूण उलो मारतलो सर्गीच्या राजान बिलकूल रिगाना म्हाका सोम्या सोम्या म्हूण उलो मारतलो बिलकूल रिगाना कित्याक म्हळ्यार तूं मासा रक्ताच्या अपेक्षे प्रमाणे जियेताय पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे न्ही देखून जुवांव सवांजेल अध्याय 3 वळ 1 वाचली जाल्यार आमी जुवांव जॉन चॅप्टर 3 वर्स 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 1 जेवाच्या वर्गांतलो निकोदेम नांवाचो जुदेवाचो अधिकारी एक राती जेजू सरशी येवन म्हणालो मेस्त्री तूं देवान धाडलेलो शिकोणदार म्हूण आमी जाणाव आपणा सवें देव आसले करीत तूं करताय तसले असर्या कोणाच्यानी करूंक साध्य ना. तूं करताय ती असर्या कोणाच्यानी करूंक जायना कित्याक जायना म्हळ्यार जेजू पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतलेलो मनीस जेजू थंय पवित्र आत्मा आसा आनी पवित्र आत्म्या मुखांतर जेजू महत् कार्य करता देखून तूं करताय ती असर्या कोणाच्यानी करूंक जायना. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें सतस हांव तुका सांगता परत्यान जर म्हणल्या करीत कोणाकच देवाचे रास पळोवंक तांगचें ना. अळे परत्यान जल्मल्ले करीत पळय जेजू हांगासर हांव कार्मेलीच्या उदरीतान जल्मल्लो वय की पवित्र स्नान घेवन ताच्या सगळ्या शुद्धाचाराच्या दृश्टीन तो नव्यान जल्मलो पूण पळया पवित्र आत्म्यातय तो परतून जल्मल्ल्यान असर्या करची पदवी ताका आयली देखून जेजू म्हणटा आमी परतून जल्मोंक जाय आमी जल्मले आमच्या आवयच्या गर्भांत वय की 40 दिसां उपरांत हांगासर पवित्र स्नान दिल्या उपरांत पवित्र सभेतय परत्यान आमी जल्मल्या वय की आनी आमी क्रिस्मातय त्या संस्कारा मुखांतर पवित्र आत्म्यातय जल्मल्या पूण तो पवित्र आत्म्याचो स्नान आमकां जाला की आमकांच विचारूंक जाय पवित्र आत्मा जाय की आमच्या थंयची येता की आमकांच विचारूंक जाय बल्ब आसा फॅन आसा थंयसर फॅन घुंवचे जाल्यार करंट येचे करंट आसचे नाजाल्यार तें काम करना आमी एका फॅना बरी आमी एका लायटा बरी आमी काम करना कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मा आमचे थंय येना देखून आमी एक्टीव ना इफेक्टीव ना असर करूंक शकना आमी वर्स 3 वळ 3 वाचले 5 जेजून जाप दिली सतस हांव तुका सांगता उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मल्ले खरीत कोणूच देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक सकसोना जोरदार न्ही जेजून उदकांनी स्नान घेतले पवित्र आत्म्यानी स्नान घेतलो पळया आमी हांगासर उदकान मात्र स्नान घेतला पवित्र आत्म्यान घेवंक सकोना आमी क्रिस्माच्या संस्कारा मुखांतर तेलाच्या माकडेन आमी स्नान घेतला पूण जाय की पवित्र आत्म्याचो स्नान आमी घेवंक तयार जावंक ना. एक फावटी क्रिस्माची दोतोन शिकयतना एकल्या PUCच्या भुरग्याक हांवें विचारलें आरे पुता तूं क्रिस्माचो संस्कार कित्याक घेवंक आशेताय उगोत रावलें गुत्तू ना म्हणलें मागीर कित्याक तूं हांगासर आयलाय मम्मीन आनी डॅडीन धाडलां देखून आयल्या मम्मीन आनी डॅडीन धाडलां देखून आयल्या तुका क्रिस्म जाय की नाका दिल्यार जाय आनी तुका कितें मेळटा गुत्तू ना मम्मीन धाडल्या देखून हांव आयल्या आर यू प्रिपेर्ड टू रिसीव द होली स्पिरीट रापना देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आमी दोतोन शिकता क्रिस्माची बायपड करता 100 मार्क्स काडटा आमी बरें करता आर वी प्रिपेर्ड टू रिसीव द होली स्पिरीट आमी रिजाय की पवित्र आत्म्याचो स्नान घेवंक तयार आसा गी सवाल दोतोन येता आमकां आमच्या बापा येता नमानबुरी येता सतमंत येता संस्कार येतात पुरा येता बायबलाचें उतर आमकां येता
पूण जाल्यार आमी तयार आसांगी पवित्र आत्म्याक घेवंक आयती आसांगी क्वेश्चन मार्क देखून आमकां पवित्र आत्म्याचो स्नान जायना कितल्या दबाज्यान तूं क्रिसमसो संस्काराचे मीस संभ्रम कर कितल्या दबाज्यान तूं पवित्र आत्म्याचो पवित्र स्नानाचो संभ्रम कर कितल्या दबाज्यान तूं पेंतोकोस्ताची परब आचरण कर जर तर पवित्र आत्मो घेवंक तूं तयार नाय जाल्यार पवित्र आत्म्याक तूं ताणेवन नाय जाल्यार पवित्र आत्म्याक तूं बुकेवन नाय जाल्यार पवित्र आत्मो तुजे थंय येना वैगी तुजो एक शेजारी आसा वा तुजो एक सयरो आसा वा कुटुंबाचो आसा ताचे लागीं तूं उलयनाय ताका स्वागत दिनाय जाल्यार तो मनीस तुज्या घरा येताय सांगा म्हाका तो शेजारा येवन वेतलो तुज्या घरा येना गेल्यार कित्याक तसलो स्थानमान तसलो मोग तूं ताका दाखयनाय जाल्यार तो कित्याक तुज्या घरा येता आं कित्याक येता तशेंच पवित्र आत्मो म्हजे थंय येजे जाल्यार पवित्र आत्म्याचो मोग करी जेगी पवित्र आत्म्याक हांवें लालेव नवस आसा जेगी पवित्र आत्म्याक हांवें स्विकार करूंक तयार आसा जेगी ना सांगा मागीर वर्स 11 इकरा सतस हांव तुका सांगता जें कितें आमी जाणा आसांव तें आमी उलयता आनी जें कितें आमी पळयलां त्या विशयांतच आमी साक्ष दिता तरी पूण आमी दिता ती साक्ष स्विकार करूंक मात्र तुमी तयार नात हां पळया आमी कितें पळयलां ताका मात्र आमी साक्ष दिता पळयना जाल्ले आमी साक्ष दिना पवित्र आत्म्याक आमी पळोवना पूण जेजून आमकां सांगलां पवित्र पुस्तक आमकां सांगता पवित्र आत्म्याचो अनुभव आमकां जाता पूण जाल्यार आमी फाटी पेंतेकोस्त आपोस्तलांक परत जल्मोशें करता परत पवित्र आत्म्याचें स्नान घेशें करता आनी ते 120 वोल्ट पावरान भरलेले जातात पळया हाय टेन्शन वायराच्या करंटा बरी ते जातात एक्ट्स धर्मदूताची कृत्या चॅप्टर 19 वर्स 1 to 6 वाच पळया धर्मदूताची कृत्या 19 वय चॅप्टर 19 वर्स 1 to 6 आपोल्लो कोरिंतांत आसतना अपोलो कोरिंतांत आसतना पावल वयल्या प्रदेशांनी भोंवून एपेसाक येवन पावलो हांगा ताका थोडे शीस मेळ्ळे ताणें तांचे लागीं विचारलें तुमी सत म्हणलें तेन्ना पवित्र आत्मो घेतलावे तुमी सत म्हणलें तेन्ना सत म्हणटाय तेन्ना पवित्र आत्मो घेतलावे ना पवित्र आत्मो आसा म्हूण सयत आमी आयकल्लें ना जाप दिली ताणें तर कसलें धर्म स्नान तुमी घेतलें ताणें सवाल केलें जुवोवचें स्नान म्हणून ताणें जाप दिली तोळ पावलान तांकां सांगलें जुवोवचें स्नान मनशान पाताळांत पडून जिणी बदललेल्याचो गुर्त आपणा उपरांत येवचो आसलो ताका म्हणजे जेजूक तांणी सत मनीसय म्हूण इतलें आयकताच तांणी सोम्या जेजूचे नांवे पवित्र स्नान घेतलें उपरांत पावलान तांचेर आपले हात दवरले तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देवलो आनी तांणी परक्या भासांनी उलोवंक आनी प्रवाद करूंक सुरू केलें पळया पावलून तांचेर हात दवरलो तेन्ना पवित्र आत्मो तांचेर देवलो पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ते बोरले विविध भासांनी उलयले आनी सोम्याची सुवार्ता परगट करूंक लागले ते पवित्र आत्म्याक स्विकार करूंक आयते आसले म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र आत्मो म्हळ्यार कोण पवित्र आत्मो हा सांगा बळे पवित्र आत्मो कोण आतां पवित्र सभेन शिकयल्ल्या प्रमाणे त्रिंदा दिसो तिसरो जण पवित्र आत्मो देवाच्या आनी ताच्या पुताच्या मोगाचो संकेत पवित्र आत्मो देवाच्या आनी पुताच्या मोगाचो संकेत कथोलीक सभेची शिकवण कितें म्हणटा 694 तावन 701 पर्यंत पवित्र आत्मो कितें म्हूण हांगासर कळीत करतात कथोलीक पवित्र सभेची शिकवण देखून पवित्र आत्म्याक थोडे संकेत आसात संकेत पवित्र आत्म्याचे संकेत कसले पुरो संकेत एक उदक जॉन चॅप्टर 7 वर्स 38 जॉन चॅप्टर 7 म्हळ्यार जुवांव समाजेल 7 अध्याय 8 ते 7
थंयसर उदकान जेजूक स्नान दिलें उदक कळ्ळें की लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 4 ओळ 18 तावन 19 वाचताना थंयसर आमकां मेळटा अभिषेक पवित्र आत्मा म्हळ्यार अभिषेक धर्मदूताच्या कर्त्या पुस्तकांत अध्याय 2 ओळ 3 तावन 4 पर्यंत वाचलो जाल्यार थंय आमकां मेळटा पवित्र आत्मा उजो उज्याच्या रुपी देवन आयलो उजो मातेवाच्या वांजेला अध्याय 3 ओळ 16 आमी पळयता पवित्र आत्मा पारव्याच्या रुपार देवन आयलो वय की धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत अध्याय 8 ओळ 17 तावन 19 पर्यंत आमी वाचले जाल्यार पवित्र आत्मा हात जेन्ना हात दवरलो तेन्ना पवित्र आत्मा देवन आयलो पवित्र आत्मा हात दुसऱ्या कोरिंथीयांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 3 ओळ 2 तावन 3 वाचली जाल्यार आमकां थंयसर मेळटा पवित्र आत्मा बोट कितें बोट पळया निर्गमन पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार अध्याय 40 ओळ 30 आनी 4 तावन 30 आनी 8 पर्यंत आमी थंयसर पळयलें जाल्यार पवित्र आत्मा मोड आनी उजवाड क्लाउड आनी लायट म्हणटा देखून पवित्र आत्मा उदक पवित्र आत्मा अभिषेक पवित्र आत्मा उजो पवित्र आत्मा पारवो पवित्र आत्मा सील एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 1 ओळ 13 तावन 14 पर्यंत वाचली जाल्यार पवित्र आत्मा एक सील मोर तशेंच पवित्र आत्मा हात पवित्र आत्मा बोट पवित्र आत्मा मोड आनी उजवाड वय हे सगळे संकेत पवित्र आत्म्याचे आसात तशेंच हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत पवित्र आत्मा वारें वा स्नान श्वास वारें वा श्वास हेब्रेवकारांक बरयल्या पत्रांत रुहा म्हणटात रुहा म्हळ्यार स्पिरीट वा विंड वा वारें वा श्वास म्हणटात देवाचो श्वास घेया पवित्र आत्म्या जेजून श्वास सोडलो श्वास रुहा श्वास सोडलो आनी ह्या मुखांतर पवित्र आत्म्याचें येणें जालें पवित्र आत्मा कितें दिता जुवांवच्या वांजेलांत अध्याय 6 वाक्य 60 आनी 3 पळयली जाल्यार पवित्र आत्मा जिवीत दिता आनी हो पवित्र आत्मा जिवीत दिता तो आत्मा आमचे थंय आसूंक जाय म्हूण जेजू आमकां आपोवणें दिता पवित्र आत्मा कितें करता सांगा कितें करता पवित्र आत्मा बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा ते कसं न्ही गे बाप कितें करता बाप कितें करता परमेश्वराच्या उत्पत्ती पुस्तकांत बाप रचता ही इज द क्रिएटर बाप रचता ताणें पृथ्वी रचली सूर्य रचलो आकाश रचले भुंय रचली मनशां रचलें न्ही गे ही इज द क्रिएटर फादर इज द क्रिएटर कितें बाप रचणार सांगा बाप रचना म्हटल्यार बाप रचणार बाप रचणार पूत सोडवणदार व्हेरी गुड सोडवणदार पूत सोडवणदार म्हटल्यार सांगा पूत तुमचो पूत न्ही पूत जेजू बापाचो पूत सोडवणदार पवित्र आत्मा पवित्र करचो सांक्टिफायर कितें सांक्टिफायर पवित्र करचो आमकां पवित्र करचो कुरपेन बरचो म्हणयेत कुरपेन बरचो देखून पवित्र आत्मा कितें करता पवित्र आत्म्याची कामां कसलीं पवित्र आत्म्याची कामां पवित्र आत्म्याची कामां कसलीं आमकां देणे रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 8 ओळ 26 आनी 27 म्हणसर रोमन चॅप्टर 8 वर्स 26 to 27 पवित्र आत्मा कितें करता पळय थंयसर पवित्र आत्मा मोठ्यान सांगचें जाल्यार पवित्र आत्मा मागण्याक कुमोक करता मागणी करूंक कुमोक करता मागण्याचें वातावरण आसा करता देखून आमी हर एक फुडें रेतीर सुरू करतना हर एक फुडें देवाचें मोतर वाचतना पवित्र आत्म्याची मजत मागता आनी एक मागण्याचें सहा जाल्लें वातावरण आसशें करता जो संवांजेर अध्याय 16 ओळ 7 तावन 8 पर्यंत आमी पळयलें जाल्यार
मनशा कुळाक पवित्र आत्म्याची गरज आसा कित्याक पवित्र आत्मो जेजूक नांव वाडटा जेजूक नांव वाडटा जेजूक परगट करूंक कुरपा दिता जेजूक परगट करूंक कुरपा दिता सांगात दिता देखून पवित्र आत्मो एक भोव गरजेचें पवित्र आत्मो सम्याक नांव वाडटा ग्लोरिफायज द सन देखून पवित्र आत्मो भोव गरजेचो पवित्र आत्म्याचो स्नान आमकां जायचें जाल्यार आमी कशें तयार जावयेत पवित्र आत्म्याचो स्नान आमकां जायचें जाल्यार कशें आमकां आमी कशें पवित्र आत्म्याचो स्नान घेवंक साध्य जाता तुमकां सांगचें जाल्यार हांव तुमकां एक सो टिप्स दिता पळया एक आमच्या पातक्याची आमी दुखधरी जाय पातकाची दुखधरी जाय रिपेंट पातकी जिविताची परतवणी खुमसाराचो सक्रामेंत एक नव्या जिविताची सुरवात आमचे थंय आसूंक जाय तवळ पवित्र आत्मो आमचे थंय देंवोन येवंक साध्य जाता एक फावटी एक तरणाटो आसुल्लो तरणाटो कळ्ळें गे बापायक आनी आवयक एकलोत पूत आनी एक दू कळ्ळें गे ह्या पुताक बरें करून तांणी इंजिनियरिंगाक गेल्लो बरें करून शिकलो ताका उंचले शिकच्याक परगांवाक धाडलो आनी ती परगांवांत तो वायट सवय बली जालो वायट सवय ड्रग्स अफीम गांजा हे पुरा खावंक कळ्ळें गे समजलें गे ड्रग्स आनी सगळें जिवीत बरबाद जालें ताचें परतून गांवाक आयलो काम करून सकूंक ना तो ह्यात सवयेंत आवय बापायक तो एक वजें जालो कळ्ळें गे देखून ताका एका रेतीरेक व्हेलो थंयसर दवरलो ताका रेतीरेन थंयसर एक हप्तो रेतीर ताका थंयसर दवरलो ह्या वेळार ताका एक कावन्सिलींग आनी पुरा केलें कावन्सिलींग केल्ल्या वेळार ताची नीज सूख तो ओळखून घेता पळया तो रडता 7 दिसी तो रडलो आसा आपणाची सूख ओळखून रडलो आसा रडोन पश्चात्ताप पावून तो एक निर्धार करता आनी मुखार देवाच्या कृपेन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सोम्याच्या बेसांवान हांव आनी मुखार खंयचेंत मादक द्रव्य आपटचो ना एक निश्चय आनी म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो ते रेतीर जाल्या उपरांत ताणें सोडलेली संवय ताणें परतून दवरूंक ना तो आज परतून परगांवांत आसा बऱ्या कामार आसा खाजर जाला एका भुरग्याचो बापूय जाला आनी इतलें बरें जिवी जियेता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ताच्या तोंडांतून एक पाड उतर एक पाडगाळ एक खंयच खोटेपण खंयच वायट संवय खंयच ना एक अपुरबायसो देवाच्या भुरग्या सारको हे भुरगो जाला कित्याक कशें तें साध्य पळया कशें साध्य म्हळ्यार एक खरेपणी ताणें पातकाची दूख धरली खरेपणी तो पश्चात्ताप पावलो एक सुटावें खुमसार जालो आनी ती संवय ताणें संपूर्ण सोडली परतून त्या संवयेक तो गेलो ना संपूर्ण पाठ केली ताणें त्या संवयेक संपूर्ण त्याग केलो संपूर्ण पाठ केली परत बिलकुल ताणें तें पातक करूं ना आमी जायते बोटी खुमसार जाता न्ही गे वेगी बद्रेपा हांवें पातकी तुमचें बेसांव म्हाका दिया हांवें पटी मारल्यात राग केला मसोर केला तें केलां हें केलां म्हणटा आमी जनरली आनी जालें तितलेंत मागीर परतून वचोन तें मसोर तो राग तो देश आनी हे पटी पातक सांगतना तेंत पातकां सांगची आमकां संवय जावन गेल्या कळ्ळें गे एक खरो निशेव दृढ निशेव आमचे थंय ना तशें जाल्ले वरवीं कितें जाता आमचे थंय पवित्र आत्म्याचो स्नान जायना परिवर्तन जायना जिणी बदलाप आमचे थंय दिसून येना देखून पळय ह्या तरणाट्यान संपूर्ण रितीन पातकी जिविता पाठ केलें जेजू सिमा फरिजेवाच्या घरा आसतना आयकता तुमकां सिमा फरिजेवाच्या घरा आसतना एक परद्वारी स्त्री आयली न्ही गे वय की न्ही आयली कोणाच्या घरा म्हज्या घरा कोणाच्या घरा कोण सिमांव फरिजेव सिमांवच्या घरा आयली आनी येवन कितें केलें तिणें
जेजूच्या पांयांक पडली सांगा तुमी सांगता हांव जबाब दितां जेजूच्या पांयांक पडली पांयांक पडून कितें केलें पांयांक पडलें तेल वतलें पुसलें तेगे हा रडली पळया मस्त वेळ रडली ती डायरेक्ट तेल पुसूं ना मस्त रडली 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 हे सगळे प्रोसिजर हे कुमसार उडा आसतो ती कशी कुमसार जाली जेजू लागीं पळया सगळी रडली ती रडली रडली रडोन रडोन जेजूचे पांय भिजले तेची दुकां पडोन कळ्ळें गे तशें म्हळ्यार आपणें केल्ल्या चुकीची ताणी दूख धरली पाश्चात्ताप पावली ती पाश्चात्ताप पावली रडली ती रडोन 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 दुकान देंवोन गेली जेजूचे पांय बुजले पांय भिजले आनी भिजले पांय पळयले तिणें आनी काल गेले हा केसांनी पुसले केसांनी कित्याक पुसले तिचे ते उस्तरां पुसून जाल्लें गे हा कितें नज कित्याक सांग म्हाका ती कोण स्त्री प्रद्वारी स्त्री हां उडा आसतो प्रद्वारी स्त्री तिणें प्रद्वारपणाची जायतीं पातकां केल्लीं आसलें कितल्याशा दादल्या वटून ती संबंद जोडला गुंतना आनी सगळीं ती जेजू लागीं सांगतना तिचे काळीज बेसान जाता ती रडटा 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 आनी म्हणटा आनी मुखार हांव तें पातक करची ना देखून ती केसान ते पांय पुसता स्त्रियांची सोबाई तिचे केस वय की न्ही मुसलमान म्हणचे आसा तुजी केस बारी सुबीत गो तुजी बारी लंबू केस बारी सुबीत केस न्ही गे आनी ते केस ताची शेंडो बांदची पाती घालची त्या केसांक पुलां घालची न्ही केसांक पुलां घालतात की ना पुलां माळटात की ना कळे आबोली बरा ओकले पळयल्या तुमी कितले सुबीत करून येतात तुमी काजाराक पळय येताना न्ही गे कुटुंबांत काजार आसता जाल्यार एक पुलां सगळी कुडको दितात माथ्यार घालूंक न्ही गे आतांचे बायल मनशां केस आतांचे बायल मनशां सडावत पुलां माळिना न्ही गे कित्याक म्हळ्यार पुलां माळ्यार वो धांवतात खंय माथ्यान तो इल्लो वो आसा जे म्हणल्या खातीर पुलां माळना पुलांक रेट सेट जाल्या गे हां पुलांक रेट सेट जाल्या देखून माळूंक जायना कितें जावन दी देखून स्त्रियांचे माते म्हणजे केस सोबाय देखून माते दांगचे म्हळ्यार इगर्जे भितर मागीर आनी खंय पळय येताना माते दामचे म्हळ्यार तांची सोबाय लिपोवची सोबाय लिपोवची स्त्रियांची सोबाय लिपोवची आपूण सोम्याक म्हाका सोबाय दिसल्या पुरो देखून तांणी माथ्याक वेल घालचो सोबाय लिपोवची ती सोबाय आनी ही प्रद्वारी स्त्री कितें करता तर केस सोडटाली न्ही केस सोडटाली कित्याक म्हळ्यार दादल्यांक आकर्शण करच्या खातीर केस सोडटाली आपल्या केसां मुखांत दादल्यांक आकर्शण करचें केस सोडून देखून केस सोडटलीं आसात पळय देखून तिणें कितें केलें आनी मुखार हांव तसलें करची ना तसलें म्हज्या केसां मुखांत दादल्यांक आकर्शण करची ना देखून हे केस आनी हांव बांदतां सांडो घालो शेंडो कळ्ळें गे केस सोडूं ना केस सोडचें आकर्शण करच्याक हांव आनी मुखार करचें ना म्हूण तिणें माथ्याक दांपण घालें पळया परिवर्तन एक पातकांची दूख रडोन रडोन दुखांनी पांय भिजयले पातकांची दूख पातकाचे बोगसाणें आनी आतां केसान पुसून ते बांदले आनी संपूर्ण रितीन निचेव केलो आनी मुखार हांव हें पातक करची ना स्वस्थ एक संपूर्ण निचेव हां तिसरें कितें केलें तिसरें हां पांयांचो उमो काण घेवन कोणाच्या तुज्या जेजूच्या पांयांचो कितें वतून हा तें सोडलें तुमी उमो मात उडास तुमकां सुगंध द्रव्य वतलें सुगंध द्रव्य जेजूच्या पांयांक कळ्ळें गी अदीक मोलादीक तेल तें कित्याक तिचे लागीं तें आसलें कित्याक
हा जेजूच्या मोर नामून दवरले न्ही तिने हरी एका प्रद्वारी स्त्री लागी तें तेल आसतालें कित्याक हातांचे आतां सेंट आसात न्ही गे करून येता त्या वेळा सेंटा गिंटा नातली तेल परमळीक तेल आतां तुमी इज्रायला गेल्यार इजिप्ता गेल्यार बरी बरी तेलां मेळटात तुमी हांगा सिटी सेंटराक फोरम मॉला गेल्यार वयत तशे तेलाक 10,000 5,000 10,000 20,000 40,000 म्हणटात कळ्ळें की चूर 10 ml धाकटे तसली तेलां ही प्रद्वारी स्त्रियो पुरो दवरताली कित्याक म्हळ्यार दादल्यांक आकर्शण करच्या खातीर स्वादीक परमळ दिवच्या खातीर दवरताली कळ्ळें की आतां सुटाय कुमसार जाली पातकां रडली दुकानी पांय भिजयले आनी मुखार तसली करणी करना म्हणून केंसांनी पुसून ते केस बांदले आनी तेल काल्याक तेल काल्याक आनी त्या तेलाची म्हाका गरज ना तेलाची गरज ना त्या सेंटाची त्या परमळाची गरज ना कोणाक आकर्शीत करची गरज ना देखून ते तेल पुरा जेजूच्या पांयांक उठलें कळ्ळें की थोडे पोटी सोरो पियेतल्या मनशांक डाक्टरान सोरो पिये नजो सोरो पियेल्यार तूं मरताय म्हळ्यार मागीर कालां करतात आनी पिवच्योच नाका सायबा म्हूण तें पुरो सोरो व्हरून माडामुळा ह्या मोरया सिंकान ओतुरलें बरी कळ्ळें हिणें जेजूच्या पांयांक ओतलें तेल आनी मुखार म्हाका ताची गरज ना पळया उपरांत कितें केलें पळया तिसरें पांयांक तेल ओतलें चवथें कितें केलें हा सांगा व्हडल्यान कितें केलें पांयांचो उमो घेतलो समर्पण हांगासर आपूण संपूर्ण रितीन सोम्याक समर्पीत कर संपूर्ण रितीन सोम्या समर्पण संपूर्ण रितीन समर्पण केलें पळया तुमचो म्हजो सोमी तुमचो म्हजो धनी तुमचो म्हजो रसनार तुमचो म्हजो सर्वस्व तुज्या भायर आनी मुखार कोणूच ना संपूर्ण एक सुटावे कुमसार म्हज्या मोगाच्या भावपणीनो आनी असलेच कुमसार ह्या तरणाट्यान केले वायट संवयो कळ्ळें की मादक द्रव्य घेवची वायट संवय ताणें संपूर्ण सोडल्यो आनी क्रिस्ता थंय नव्यान जल्मलो हर एक आयतारा मीस कुमसारां मागणें आराधन नवेनां सगळें ताणें धरलीं आनी बऱ्या चलये लागीं काजर जालो बऱ्या भुरग्याचो बापूय जालो बऱ्या आवय बापायक बरो पूत जालो म्हज्या मोगाच्या भावपणीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी असल्या जिविता मुखांतर पवित्र आत्म्याचो स्नान घेवंक आमकां साध्य जाता असल्या जिविता मुखांतर पवित्र आत्म्याचो स्नान घेवंक आमकां साध्य जाता देखून पवित्र आत्म्याचो स्नान जायचें जाल्यार असलें एक सुटावें कुमसार ह्या कशें सिमा फरिजेवाच्या घरा एक प्रद्वारी स्त्रीन केलें आनी संपूर्ण परिवर्तन जाली आनी जेजूक पयलें तिणें पळयलो न्ही गे जेजू जिवंत जाल्या उपरांत पयलें जेजू तिका भेटलो जेजूच्या मोगाची इश्टीण ती जाली म्हज्या मोगाची सिस्ती जाली म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देखून आमची पातकी जिवीत आमी सांडूंक जाय बरें नवें जिवीत आमी जिवंक जाय अशें आमचें जिवीत देवाक समर्पूंक जाय आनी जेजूक आमचो खासगी सोडवणदार आनी सोमी म्हूण मानून घेवंक जाय पवित्र आत्म्याक आमी भुकेचे आनी तानेचे सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका स्नान दी म्हूण आमी मागत जाय हर एक दीस उठ्ठाना आनी न्हिदताना सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका स्नान दी सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका स्नान दी सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका स्नान दी म्हणो जाय आनी पवित्र आत्म्याक आमी पियेचे पवित्र आत्म्याक आमी खायचे म्हळ्यार भुकेचे आनी तानेचे तवळ पवित्र आत्मो निरंतर आमचे देन देंवन येतलो जायते फावटी आमी भुके ना आमचें पोट भरलां आमकां जेवंक नाका तुवें बरें रांदून दवरलां पूण तूं भुकेवंक नाय तुका भूक लागोवंक ना देखून तुका चिकन फ्राय नाका बिर्याणी नाका तंदुरी नाका कांय नाका हांव न्हिदतां उगत कशें जायना म्हज्या बोगाच्या भावा भयणीनो आमी भुकेवंक जाय भुकेल्यार मात्र पवित्र आत्म्या आमी घेवंक साध्य जाता नातल्यार जायना म्हज्या बोगाच्या भावा भयणीनो तूं पवित्र स्नान घे तूं क्रिसमसाचो संस्कार घे तूं पेंतेकोस्ताची परब आचरण कर मिसाचें बलिदान भेटय जर तर पवित्र आत्म्याक तूं भुकेवंक नाय तूं तानेवंक नाय पवित्र आत्म्याक घेवंक तूं तयार नाय तुजें थंय पवित्र आत्म्याचो स्नान जायना बिलकूल जावंक साध्य ना
देखून आमी तयार रावंक जाय आमी बुकेवंक जाय जेवण तयार आसा देखून जेजू म्हणटा तुमकां खुशाल करच्या खातीर आमी काले गेले खुशाल करच्या खातीर आमी गायले गळ्यान सांकळी सोन्याची म्हणून आमी गायले पूण तुमी नासली ना उगत्त बसल्यात तुमी नासली ना उगत्त बसल्यात तटस्थ उरल्यात तुमी रडच्या खातीर आमी गायले तुमी रडोंक ना तुमकां नासोंकी नाका रडोंकी नाका तुमी तटस्थ उरल्यात शेळमुडे जाल्यात तुमी शेळमुडे कळ्ळें की पवित्र आत्म्याक घेवच्याक पवित्र आत्म्याची रेतीर दवरली तुमी आयली ना कळ्ळें पोट भरून जेवच्या खातीर बरें रांदून दवरलें तुमी येवंक ना तुमी बुकेवंक ना तुमी तान येवंक ना पवित्र आत्मो कसो येतलो देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पवित्र आत्म्याक बुकेसय पवित्र आत्म्याक तानयसय पवित्र आत्म्या आमचे थंय येवच्याक आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे सोलून ही बरी सुवात तयार करून दवरीचे उपरांत आमी एक सुटावें कुमसार म्हणजे जिवी परिवर्तनाची वाट धरी जाय त्या प्रद्वारी स्त्रिये बरी त्या तरणाट्या बरी तवळ आमचे जिवीत पवित्र आत्म्याच्या स्नानाची जिवीत जातलें पवित्र आत्म्याचो अभिषेक आमचे थंय जातलो आनी पवित्र आत्मो आमचे थंय वस्ती करतलो आमचें जिवीत ताच्या फळारी आनी देण्यानी नटयतलो असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां दार दिवं दी म्हण विशेष करून ह्या संदर्भार मागया आमेन ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య ಇಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಏಸಯ್ಯ ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ಎಂದೆಂದು
ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ Hallelujah, 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 Hallelujah. आमचं समय आमच्या मध्ये असा Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Argan Yesu, love Yesu, Aradan Yesu. Hallelujah, Hallelujah. 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 Hallelujah, Amen. Hallelujah, Hallelujah. Argan tuka samiyan Jesu. Ergan tuka samiyan Jesu. Uglap tuka samiyan Jesu. Uglap tuka samiyan Jesu. Aradan tuka samiyan Jesu. Aradan tuka samiyan Jesu. Vandan tuka samiyan Jesu. Vandan tuka samiyan Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bosya. Mga bawa benino. Am susumi am sumodhyanga sarasa. यसमेची स्तुती करूंक जाय आमी मे म्हयन्यांत आमी आसा कठीण दग आसा कठीण वत आसा न्ही गे होय की न्ही ना गे तुमी भायर अमेरिकांत आसता हांव हांगाच आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भिरांकूळ वत कठीण दग न्ही गे ह्या संदर्भार जायते उदक सुकोवन येता दिसान दीस आमच्या गांवच्यो न्हंयो बांयो व्हाळां पुरा सुकल्यान न्ही गे आनी ह्या संदर्भार आमी पावसा खातीर मागोन आसा एक दोन पावस पडल्या बरें जालें म्हण न्ही गे म्हणटा न्ही काही थोडे म्हणटात काही दोन पावस पडल्या बरें जालें देवा पावस धाड म्हणटात काही थोडे म्हणटात देवा आमगे रोस आसा काजार आसा जाता म्हणसर पावस धाडनाका म्हणटात काही थोडे म्हणटात इल्लो पावस येवन दी देवा आमचे दया दाखय काही थोडी म्हणटात आमचे नारळ फोडून घाल्यात कोबरी जाता म्हणसर पावस धाडनाका देवा ते कोणाचें मागणें आयकतलो पूण जाल्यारय आमी दगीन आसा न्ही गे दगीन आसा ह्या संदर्भार पोरेकलो भाव म्हणजे लागीं म्हणटा फादर एक वर्स पावसूच येना अशीच दग आसा संत आसा वत आसा पावसूच येना जाल्यार कशी जायत परिस्थिती कशी जायत एक वर्स पावसूच येना कशी जायत चिंतूंक सादें आसा गे कोरोनाची पिडा म्हणी जायत ती परिस्थिती न्ही उदक ना जाल्यार कशें जियोवचें थान येवन वळवळोवन मरतीत आनी तो म्हणालो थोडे चिंतून तूं जीव घात करतीत फादर उदक ना जाल्यार जिवंक सादें सांगा म्हाका हां जायना उदक नासतना कश्ट दिली राष्ट्रां आसात देखून आमी देवाची स्तुती करूंक जाय ताची वाखाणणी करूंक जाय मनशांनी थोडे वेळ चिंते आसा म्हजे लागीं पयशे आसात म्हजे लागीं भांगर आसा म्हजे लागीं आस्त आसा म्हजे लागीं धन दिरवें आसा तुजी गरज म्हाका ना कळ्ळें बांयत उदक ना जाल्यार कितें जालें टँकराचें उदक आडयता टँकराकूच उदक मेळना जाल्यार खंय आडयताय बाबा भांगर जोरोवन पियेताय भांगर जोरोवन पियेचें जाल्यार ताका उदक जाय न्ही हां पयशे खावंक जाता ते जायना सर्वेस्पराची दया आमचेर ना जाल्यार सर्वेस्पराची कृपा आमचेर ना जाल्यार सर्वेस्पराचें बेसांव आमचेर ना जाल्यार आमी जिवंक शकना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून तुमी इतली दग हाडल्यारी इतलें वत हाडल्यारी
फुर्सत करना ह्या पुंतळाक आयल्यात तुमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तुमकां जायतीं काजारां आसलीं कोण ना, कार्यां आसलीं, कांय परगांतांवन आयल्यान हांगासर भुरग्यांक घेवन आयल्यान कलमाडिया बरी मेळ्याची मजत मागया, भलायकी मेळ्याची ससाय मागया, भलायकी जोण घेवया म्हणून हे सोमेसरशें आयल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आनी आयलेल्या तुमकां सगळ्यांक सोमी आशिर्वाद दिता, सोमी तुमकां भलायकी दिता, सोमी तुमकां बेसांवांनी भरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तुमच्या पासून मोरी माय विनंती करता सोमया लागीं, पुता तांकां कितें जाय तें दी. कशें कानानगरच्या लग्न वाटवांत उणें पडलेले सगळे सोम्यान मुरयेचें उतर आयकून भरती करून दिलें, तशेंच आज ह्या पुंतळाक आयलेल्या तुमकां हर एकल्या मोरी म्हणटा जेजू लागीं, पुता हांकां कितें जाय दी. देखून तुमी मागत जाय सोम्या लागीं. काल्या मागत जाय, काल्या मागत जाय, समाधान मागत जाय, भलायकी मागत जाय. पृथ्वेर बरो पावस येवन बुंयतण करूंक उदकाचे समस्या सगळे परिहार करूंक मागत जाय. पुरवा बुधवाराच्या दिसा वोट आसा न्ही गे, हर एकल्यांनी वोट घालूंक वचूंक कृपा मागत जाय. हर एकल्यांनी वोट घाली जाय. एक बरो सरकार विसून ये जाय. ह्या सरकार मुखांतर आमचो बाबार्थ जिवंक आमकां भाव जाय म्हूण आमी सोम्या लागीं मागोवंक जाय. कोण एकल्या विचारलें हांवें, पुरो वोट आसा न्ही सायबा, वोट घालनाय, कोण आयल्यार कोण गेले आमकां कितें फादर, आमकां कांय ना, आमी गोळजे आमी जिवीचे, कोण आयल्यार कोण गेले आमकां कितें. हांवें म्हणलें आमकां कांय जायना बाबा, आमी गोळटा आमी घेता, कळ्ळें, पूण आमी गोळिल्लें आमकां खावंक सोडिचें न्ही. आ आमी गोळिल्लें आमकां खावंक सोडचो सरकार आयल्यार मात्र आमी गोळयेत, आमी खावयेत. तूं गोळ मात्र कांय नाका म्हणून आयलो सरकार आयलो जाल्यार कशें घाताय सायबा, गोळटलोय मात खावंक जावचें ना तुका म्हणलें. तेंय सामा फादर, तेंय सामा. थोडे फावटी आमची चिंता आपू म्हळ्यार आमकां कांय समस्या नात, बरें काम आसा, बरें चार खास आसात, कांय इल्लेशें सकड मेळटा. कोण आयल्या कोण गेल्या कितें जालें, न्हंयत न्ही कोणान न्ही दिल्या मुसीबरी आमचें जिवीत, कोणान न्ही दिलें मुसीबरी, कळ्ळें, कोणान न्ही दिली मोस आसा पळय, कोणान न्ही दिली वता तुमकां, कोणान न्ही दिलें मोसेक उठयचें जाल्यार एक मार घालो खंय अन्नो बडयेंत हातांनी, मोस म्हणटा की खंय गी पयस कोणाक मारता म्हूण, कळ्ळें, खंय गी पयस कोणाक मारतात म्हूण. आनी एक मार थंयत घालो ओण्णो, आं हेणेंत खंय लागीं मारतात म्हणें. तिसरो मास आनी ओण्णो मार थंयत घालो, आं हें म्हाकाच मारलें म्हूण मुसीन म्हळें. तशें थोडे फावटी खंय गी क्रिस्तांवाचेर हाडलो जालो, आं तो मणिपुरांत न्ही, मणिपुरांत आमकां कितें कोरोना आयलें, कोरोना आयले साय मार जागृत करा म्हळें सगळ्यांक. तें गी चायनांत, चायना खंय आसा, आमचें भारत खंय आसा आनी आमी कोडयाळ खंय आसा, चायनांत. आमकां कांय जायना बा, कांय प्रॉब्लेम ना म्हळें. मास्क घालनासतना तेणें गेली पुरा गेली, मागीर पुरा आस्पत्रेन न्हिदली मस्तोणा पाडच्या. खंय गी मणिपुरांत जालें, थंय जालें आनी जालें. हां फाल्यां सकाळीं कर्नाटका जावंक पुरो, फाल्यां सकाळीं आमकां जावंक पुरो, वय की न्ही. देखून आमी जागृत रावचे, आमी वोट घालीचे, आमी मागचे, आमी मागल्यार मात्र मेळटा. देखून जेजो म्हणटा मागा आनी तुमी घेतल्यात, मागा, मागण्या विणें कांयच मेळना. तुमी खंय गेल्यारय मागत जाय, आंगडी गेल्यारय हॉटलाक गेल्यारय मागत जाय न्ही. मुगो तूं बसल्यार मेळटा तुमकां, पयशे बोल्सांत कितले आसीत मागचे न्ही गे. एक फावटी एकलो भाव हॉटलाक गेलो खंय, हॉटलाक बरे पयशेवाली, हॉटलाक वचून बसलो, कळ्ळें. वेटर 2-3 फावटी पास जालो आनी वेटराक आपोवना, वेटर येवंक ना. हाका राग येयलो, अर्दो घंटो बसलो, राग येयलो आनी हांवें झगडें गेलें. हांव उडलताना बसला, तुमकां मरी येत ना गी, तें ना हें ना गी, कोणी म्हज्या लागीं विचारूंक ना, तें ना हें ना. तो वेटर म्हणालो, हांव 2 फावटी पास जालो, तुका विचारूंक कितें जाल्लें, विचारूंक तुका मार आयिल्ली गी म्हणालो. कोण वेटर सांगीत न्ही म्हाका हें पुरा जायचें हाड म्हणून. उगत बसल्यार कळना. मागत जाय आमी खंय गेल्यार, घरा भायर रावन घराक ठोके मारल्यार वा बेल्ल मारल्यार मात घरच्यांक कळीत आसा तूं भायर आसा ना, कळटाय. हां
न्ही लिफ्टा लागीं रावो न्हू उगत रावशी जाल्यार लिफ्ट रावताय तुम्ही बटन दामल्यार मात ओपन जाता आनी तुका भितर वचूंक जाता तुम्ही मागल्यार मात घेताय नातल्यार घेनाय देखून जेजू म्हणटा मागा आनी तुमी घेतल्यात मागा आनी तुमी घेतल्यात स्वस्थ देखून मागोवंक जाय मागच्या फुडें देवाची स्तुती करूंक जाय आमी स्तुती करूंक जाय कितन 100 कळ्ळें गे कितन 100 कशें म्हणटा पृथ्वेच्या सर्व देशांनो कितें म्हणटा रिपीट करीचे तुमी हांगा मागणें करूंक आयल्यात रितीर करूंक आयल्यात रिपीट करीचे देवाचे भितर पृथ्वेच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्परा गितां गाया संतोषान सर्वेस्परा गितां गाया आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा उल्हासाची गितां गावून ताचे मुखार येया सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया ताणें आमकां रचल्यांत ताच्या आदीन आमी आसांव आमी ताची परजा ताच्या शरवाच्यो शेळयो अर्गां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा स्तुती गितां गावून ताच्या आंगणांत येया ताका अर्गां दिया ताच्या नांवाची स्तुती करा कित्याक सर्वेस्पर बरो सस्नाक थकता ताचो मोग संतती जावन संतते पर्यंत ताचे विश्वासीपण हालेलुया 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 देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो संतोष भरीत काळजान आनंद भरीत थाळ्यान उल्हास भरीत ताळ्यान सर्वेस्पराची स्तुती करणे गीत गावया उबी रावया पान संको 23 हळया भेटून जेसू पृथ्वीधार ताचो अधिकार सर्गा संसारात सदा सर्वथा जेजू पदवेदार जेसू पृथ्वीधार ताचो अधिकार ताचो अधिकार सर्ग संसारात सर्गा संसारात सदा सर्वदा सदा सर्वथा दर्यो गाजोता दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता सूर्यो लासोता तारालारानी ताची महिमा ताची महिमा दर्यो गाजोता दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता सूर्यो लासोता तारालारानी तारालारानी ताची महिमा ताची महिमा हालेलुया 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 ज्ञानानी मागण्या मानानी गौरव आणि गौरव दिव्या सदा ताका आमचराया सदा आमचराया ज्ञानानी मागण्या ज्ञान आणि मानानी गौरव आणि गौरव दिव्या सदा ताका दिव्या सदा आमचराया आमचराया आमचो स्वामी आमच्या मध्ये आसा या सगळ्या संसाराच्या धनी आराधना करूया त्याची स्तुती करूया ताका वाखाणया जेसू काकुळथा आमकां बक्षिता आमकां बक्षिता दैरानी कृपा दैरानी कृपा ओ दक्षिता ओ दक्षिता जेजू काकुळदान जेसू काकुळथा आमकां बक्षिता आमकां बक्षिता दैरानी कृपा दैरानी कृपा ओ दक्षिता ओ दक्षिता आत्म्याच्या कोणाक अत्काच्या कोंडा उडून असलेल्या उडून असलेल्या आत्म्या म्हज्या दोन आत्म्या पोछा धो नितळ तो करता नितळ तो करता आत्म्याच्या कोणाक अत्काच्या कोंडा उडून असलेल्या उडून असलेल्या आत्म्या म्हज्या आत्म्या पोछा धो नितळ तो करता नितळ तो करता हालेलुया 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 ज्ञान आणि माज्ञा मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आचार्य ज्ञानानी मागण्या आणि ज्ञान आणि माज्ञा मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आचार्य हालेलुया आदुबात हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया ग्लाबचे द्वारा हालेलुया 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 Ergan tuka sumian Jesu. Ergan tuka sumian Jesu. Oglap tuka sumian Jesu. Oglap tuka sumian Ergan Jesu. tuka sumian Jesu. Ergan tuka sumian Vandan Jesu. tuka sumian Jesu. Vandan tuka sumian Jesu. Hallelujah. 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 Bosham imi jamaga chababani bosham bosham. आमचो समय आमच्या मध्ये आसा ह्या सुमेचेर घडी भर दीस कंसुया म्हज्या भाव भयणीनो आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळां गी ना मेळ्ळां गे ल्हान आसतना गे व्हड आसतना ल्हान आसतना कितल्या जाणां ल्हान आसतना पवित्र स्नान मेळ्ळां हात वयर गेला ल्हान भुरगीं आसतना ओके कितल्या जाणां व्हड आसतना व्हड जाल्या उपरांत पवित्र स्नान मेळ्ळां दोगां तेगा व्हड जाल्या उपरांत पवित्र स्नान मेळ्ळें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कितल्या जाणांक क्रिस मेळ्ळा क्रिस मेळ्ळेली प्रात वयर गेला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हण रिपीट कर हालेलुया 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 Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. वय म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळा क्रिस मेळ्ळा संस्कार मेळ्ळ्यात न्ही गे पवित्र आत्म्याक तवळ आमी घेतला गे ना घेतला न्ही गे घेना जाल्यार आमकां दिला पवित्र आत्म्याक वय गे आमी 2 खाण गेला गे थोड्यांक डावट सोदतात न्ही पवित्र आत्मा आसा गे पळयतात पळया सोदा पवित्र आत्म्याक 2 खाण येवंक आमी इल्लेशे पाटी न्ही गे पवित्र आत्मा आमकां मेळ्ळा थोड मेळ्ळा आनी थोड आमकां दितात पूण आमी 2 खाण घेना उगडावन घेता घडयेन कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्म्याक रावंसो जागो ना आमचो राग द्वेश मसोरू अगे जिद्द चाडयो कोबरो पेल्याचें नांव पाड करचें न्ही हें पुरा एकलो इनवाचो भाव म्हाका म्हणटालो फादर तुमकां पुरा संस्कार आसात बरी शिकवण आसा भुरग्यांक दोतोर आसा पुरा सगळें आसा पूण तुमचे भितर आसलो मोसोर उरल्या खंयच्या धर्मान ना म्हणटा तो इनवासो राग मोसोर द्वेश केजी तुमी 4 जाणां सांगात आसल्यार थंय 4 जाणां मदें तेगा जाणां एकामेका उलयना हांवें विचारलें खंय बा सांग म्हाका बेश्टे वाऱ्यार उलयनाका तो नांवांय सांगता एड्रेसी सांगता तांचे पुरा आनी तो म्हणटा ते इगर्जेन मुखार आसात फादर मुखार आसात इगर्जेन वाचपां वाचूंक किर्तनां गावंक ताका पुरा आसात पूण जिनेरीत समाना कित्याक अशें कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमचेर जावंक ना पवित्र आत्म्याचें नाण स्नान आमचें जावंक ना पवित्र आत्म्या काण गेला आमी काण घेवन सोडला कळ्ळें आतांच्या काळार आमी कितें म्हणी सोडूंक तयार आसा एक वस्त सोडिना खंयचें तें कोणें म्हळें तें कोणें म्हळें हात वयर घाल तिका थाळयो भेटचे कित्याक म्हळ्यार ती सोडना मोबायल ना गे घरा धरून आयल्या गे मोबायल तर ना गे बरें ती काय थाळयो भेटया मोबायल एक लागीं 2-3 आसात पूण जाल्यार सोडून वचना हेणेय चेपतात हेणेय येतात मागीर खंयचेय मोबायल रिंग जाता एक दीस एक पटी एक स्त्री मिस आयल्या कळ्ळें येदें व्हडलें बॅग तिचें वॅनिटी बॅग येदें व्हडलें त्या बॅगांत नातिल्लें कांय ना पुरो आसा अंगडीचो सामान हें हांव कोणाक गो येदें व्हडलें हाडून येयल्या आराधनाचें गीत जातें आसा हेचे मोबायल सुरू कळ्ळें गे मुक्काबुल्ला तिचो थाळो हांगा कळ्ळें पवित्र आत्म्या हे देवन म्हणटा ना मुक्काबुल्ला थंय सुरू
ही सोदता 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 हांव पळोवनता सोदता सोदता एक मोबायल काडटा तेय न्ही आनी एक काडटा तेय न्ही आनी एक काडटा तेय न्ही कितले मोबायल हाडलेले कोणाक गोत तातूंत एक रिंग जाता खंयचे म्हण तिका गोतना अर्धे आराधन जाता म्हणसर ती ओमती उदारीक नासली मागीर हांवें म्हळें माय दया कर तुजें बॅग काडून सीदा भायर वचून खंयचे ओमती खंयचे पळय म्हळें मागीर काडून गेली भायर खंयच्यान म्हजी मनशां संवसारान पूण हो पवित्र आत्म्या दोन घेवंक आमी चलवता मोबायलान चार दवरता पवित्र आत्म्याक दवरना आनी म्हणटा हांव पवित्र आत्म्या ये देवम आनी फांकय सर्गिंता उजवाडाचें तुजें किर्ण म्हणटा हांव पवित्र आत्मा देवान आयल्यार आमकां नाका आमचें पोट भरलां आमकां नाका पवित्र आत्मा देवान आयल्यार आमची तान भागल्या आमकां नाका तूं म्हजे थंय देवान येनाका तिचे थंय वच कित्याक म्हळ्यार हांव मासा रक्ताच्या अपेक्षा प्रमाणे जिवचो मनीस आत्म्याची खुशी म्हाका नाका बोरेकल्याचें हांवें एक भाशण आयकलें मनीस ह्या संवसारांत आपूण 500 वर्सां जियेता म्हणल्यार मानवान आसा गे कितली 500 वर्सां जियेता म्हणल्यार मानवान आसा गे मनीस फाल्यां मरना म्हूण पक्का मरना 500 वर्सां जियेता देखून आपले म्हाका आशा आंगालाप लालच देखून एक इंच जागो सोडूंक हांव तयार ना एक पुटी एकल्या मनशान घर बांदलें घर बांदून व्हडली बाउंड्री घाली कळ्ळें व्हडली बाउंड्री घाली बरी बाउंड्री घालून बरो पातोर म्हणी बांदून बरें दोर म्हणी बांदून सुबीत कर कळ्ळें की शेजारच्यान आनी एक जागो काण गेलो ताणें मेदलो मेत्ताना आसा पळय ह्या मनशाचो ह्या मनशाचो इल्लोसो जागो तातूंत आसा कितलो 6 इंचां कितलो 6 इंच जागो तातूंत आसा आनी ऑलरेडी दोरो बांदला हाका उपरांत कळ्ळें आय म्हजो जागो 6 इंच तुज्यान आसा कळ्ळें ह्या मनशान हो दोरो पुरो काडलो पुरो दोरो काडून 6 इंचां तिसीन बांदलो कळ्ळें गे हांवें विचारलें आरे सायबा इतलो बरो दोरो काडून तिसीन बांदलो खर्च कितलो जालो 6 इंच न्ही 12 इंच जागो आसल्या मोला काण घेतो तितलो खर्च जालो ह्या मनशाक जाल्यार 6 इंच सोडूंक तयार ना 6 इंच सोडूंक तयार ना मस्त आमकां आशा लालच पवित्र आत्म्याक आमी दवरून घेवंक तयार ना ह्या जिबेन कुंभार काण घेता हांव ते जिबेन गाडी चोवता हांव शिराप घालता हांव पसदे उलयता हांव नाका जाल्यार उलयता हांव पेल्याच्यो खबरो करता हांव वायट उलयता हांव नांव पाड करता हांव तांकां नागडी करता हांव मर्याद काडटा हांव कितें फायदो देखून सा पावलो म्हणटा कोरिंथांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 11:27 तो म्हणटा कितें म्हणटा तो कितें म्हणटा म्हळ्यार तुमी सोम्याच्या जेवणा वेळार तुमी करची नापसंदेची साद तो सांगता ना फावो आसून वो उंडो खाता आनी कालसिंतले पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता कितें म्हूण समजून आसतना हो उंडो खाता आनी कालसिंतले पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता देखून म्हज्या मोगाच्या बाबणे सोम्यालाचे बोगसणे मागे आमी एक सुटावें कुमसार एक जिनी परिवर्तन गरज देखून जेजू तोवळ तोवळ म्हणटा तुमची पातकी जिनी सांडा बरी खबर सदमाना सगळेचे राज्य लागे पावलां देखून थोडे दांपिया म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो सोम्यालाचे बोगसणे मागे काकुळत म्हजी कर सोम्या काकुळत म्हजी कर सोमिया काकुळत म्हजी कर सोमिया काकुळत म्हजी कर सोमिया तितले मात गो ते मात गो देखून आमी दोळे दांपिया म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो अर्दे रात दवरा तुमच्या पातकांची दूख धरा सोमयेचे ते उपादेश सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या शक्तीन सर्वेस्परा तुझे देवा समोर कर तुझं करता येतशें तुज्या पेल्या समोर कर हो सोमयाचो उपादेश देवाच्या 10 उपादेश हे उपादेशा विरोध केल्ली पातकां आसा जाल्यार उडास काडा पवित्र आत्म्याक फावो तो स्थान मान दिनातल्या खातीर
पवित्रात्म्याक आमी बुकेनांतल्या खातीर तानेनांतल्या खातीर पवित्रात्म्या आमचे थंय रावची एक सळी सुवात आमी रुता करिनातल्या खातीर सोम्याचें बोगसाणें मागया. काकुळत म्हजी कर सोम्या. काकुळत म्हजी कर सोम्या. आनी तूं काकुळत कर सोम्या. काकुळत करे. काकुळत म्हजी कर सोम्या. आनी तूं काकुळत कर देवा. काकुळत म्हजी कर सोम्या. सोम्या तूं म्हजी काकुळत कर. काकुळत म्हजी कर सोम्या. आनी तूं म्हजी काकुळत कर देवा. काकुळत म्हजी कर सोम्या. आनी तूं म्हजी काकुळत करे. काकुळत म्हजी कर सोम्या. हांवें राग केला सोम्या. मोसर केला. वायट चिंतलां. मोतींत नाका जाल्लें चिंतलां. नाका जाल्लें आदारलां. पेल्याच्यो खबरो केल्यात. पेल्या सुमान काडला. पेल्याच्या मन दुखयलां. स्वार्थी जाला. मुसरी जाला. रागिश्ट जाला सोम्या. मासा रक्ताच्या अपेक्षे प्रमाणे पवित्रात्म्याक म्हज्या तावन धांवडायला. पश्चात्ताप सोम्या बोगसाणें मागून म्हणटा. काकुळत म्हजी कर सोम्या. तूं म्हजी काकुळत कर देवा. काकुळत म्हजी कर सोम्या. आनी तूं म्हजी काकुळत कर. काकुळत Have mercy on me, Lord. सोम्या. काकुळत म्हजी कर. Have mercy on me, Lord. क्षमिस्व येशुवे. काकुळत म्हजी कर सोम्या. आनी तूं म्हजी काकुळत कर. काकुळत म्हजी कर सोम्या. तुजें नांव व्यर्थ काडलां सोम्या. तुज्या नांवाक अखमान केला. तूं कोण म्हणून समजनासतना तुका सेवला आनी पियेलां. तूं कितें म्हणून आमी तुका वळखून नासतना रावल्या. तुज्या उतराचो बेपरवो केल्लो आसा. तुज्या उतरा फावो तो मान दिनातलो आसा. तुजो दीस तो पवित्रपणी सांबाळिनातलो आसा. तुज्या उतरा घालची नासतना तुका अखमान केल्लो आसा. जिणेची रीत आनी तुजी चिंतना आमी ताळपणांतले बरी जियेल्ले आसा. पवित्रात्म्या आमचो करिनातले खातीर. पवित्रात्म्या अखमान केल्ल्या खातीर. पवित्रात्म्या तानेनातल्या खातीर. बुकेनातल्या खातीर सोम्या पश्चात्ताप पावता. बोगसाणें मागून म्हणटा सोम्या. काकुळत म्हजी कर सोम्या. काकुळत म्हजी कर सोम्या. काकुळत म्हजी कर सोम्या. काकुळत म्हजी कर. काकुळत म्हजी कर सोम्या. सगळी म्हणा ताळ्या. काकुळत म्हजी कर सोम्या. काकुळत म्हजी कर सोम्या. मग बाबडीन आमचें समर्पण करया ह्या वखदां. सगळी सोम्या पळया. सोमी म्हणटा येया तुमी कसते तेल्यानो आनी वजन वयतेल्यानो तुमकां विशव दिता म्हणटा सोमी. येया तुमी कसते तेल्यानो आनी वजन वयतेल्यानो. तुमी सोम्या सरसी आयल्यात. विविध रितीच्या कस्तां वळख जाल्ले तुमी आयल्यात. विविध रितीच्या बंदपासाक संपडलेले तुमी आयल्यात. विविध रितीच्या पदकांत संपडलेले तुमी आयल्यात. सोम्या लागीं येया. सोमी तुमकां बादशावी दितलो. सोमी तुका अभिशेव दितलो. सोमी तुमकां गूण करतलो. येया तुमी समर्पण करया तुमचें सोम्याच्या पांयां तळा. तुमच्या माथ्याच्या केंसांतल्यान पांयाच्या नक्षा पर्यंत ती सगळी तुमची कुडीचे आटा विडे पिडा शिडा कश्ट कंत दूख बेजाराय सोम्याच्या पांयां तळा समर्पिया. जायते जाणां तकली पडापड आसा. जायते जाण तकली पडापड आसा. जायते जाणांक एका रितीची कानाची दूख आसा. नाकांत सायनसाचे प्रॉब्लेम आसात. गुमटेंत दूख आसा. कुशीच्या बोरयांत दूख आसा. फाटीच्या कण्याची दूख आसा. फाटीच्या त्या कण्याची दूख आसा. पेंगटान दूख आसा. गांठी दुखी आसात. गॅस्ट्रिकाची पिडा आसा. थोड्यांक आई BP आसा. आई शुगर आसा. थोड्यांक काळजाची पिडा आसा. थोड्यांक अस्थमा आसा. थोड्यांक लंग्साची पिडा आसा. थोड्यांक TB आसा. थोड्यांक कॅन्सर पिडा आसा. युटरसाचें कॅन्सर, ब्रेस्ट कॅन्सर, तशेंच लंग्स कॅन्सर आनी इतर कॅन्सर पिडेची कस्त तेली आसात. किडनीच्या समस्येन वळख जाल्ली आसात. किडनी स्टोन जावन किडनीची क्रियाटीन चड जावन कस्त तेली भाव भयणी आसात. विविध रितीच्या मरेकार पिडेक वळख जाल्ली आसात. जायते टेन्शनां वळख जाल्ली आसात. हायपर टेन्शन आसून डिप्रेशनाक गेल्लीं आसात. जायतीं जाणां डिप्रेशनाक ओकोत काण घेतिल्लीं आसात. जायत्या जाणांक अर्थीक अडचणी आसा. फावो तें काम ना. फावो ते अर्थीक अडचणी आसा.
हो ते बिझनेस जायना, बिझनेसान नुकसान आसा, कुटुंबांत शांती ना, समाधान ना, भुरगीं सांगलें आयकनात, भुरगीं शिकनात, भुरग्यांचो फुडार जावंक ना, भुरगीं विविध रितीच्या समस्या वळख जाल्ली आसात. घोव बैले मोदें मनस्ताप आसा, समजूणी ना, गिन्यान ना, एकामेका थंय विस्वासपण मोग ना आनी एका व्यक्तीच्या बंदपासाक आमी सांपडल्या. विविध रितीच्या कश्टाक वळख जाल्यार आमी सोम्याक आमचें समर्पण करया, सोम्याक समर्पण करया. कठीण दगन आमी वळवळटा, पृथ्वी भिरंकूळ तापता, उदकाचे समस्ये सुरू जाल्यात. हे सगळे तत्वां निवारूंक ताची कृपा मागया. येवच्या बुधवारा कर्नाटकाक एली जावंसो आसा, एली सवांत बरे मुखेली विंसून येवं, बरो सरकार आमकां फावो जायशी आमी कृपा मागया, सकत मागया. राजकीय फुडाऱ्यांची काळजां मनां उक्ती करून दी. वोट घालतल्या सगळ्या मतदारांची काळजां मनां उक्ती जावन दीत आनी फावो तो सरकार आमकां फावो करूंक, फावो तो वोट घालूंक कृपा मागया, कृपा मागया. सगळे आमचें समर्पण करया, सगळे समर्पण करया, सगळे आमचें समर्पण करया. ह्या वखदां पिडा शिडा कश्ट अनुभवारा नुकसान विविध रितीच्या समस्या वळख जाल्ली आमी सोम्याचें आमचें समर्पण करतना आमचे हात आमच्या हृदयाचेर दवरया. सोम्याक आपडूंक सांगया, सोम्या म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो म्हणया, सोम्या म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो, सोमी म्हाका आपड आनी हांव बरो सोम्या म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो, सोमी म्हाका आपड आनी हांव बरो सोम्या म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो, सोमी म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो, सोम्या म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो, म्हाका आपड आनी म्हाका हांव बरो जातलो, सोम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो, म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो, सोम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो, म्हाका आपड आनी हांव गूण सोम्या जातलो, म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो, म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो, सोम्या म्हाका आपड आनी म्हाका बरी भलायकी मेळटली, सोमी म्हाका आपडता आनी बोका बरी सोम्या म्हाका आपड आनी म्हाका बरी भलायकी मेळटली, म्हाका आपड आनी म्हाका बरी भलायकी सोम्या म्हाका आपड आनी म्हाका बरी भलायकी मेळटली, आपड आनी म्हाका बरी भलायकी मेळटली, सोम्या म्हाका आपड आनी म्हाका बरी भलायकी मेळटली, म्हाका आपड आनी म्हाका बरी सोम्या भलायकी म्हाका आपड आनी म्हाका समाधान मेळटले, म्हाका आपड आनी म्हाका समाधान सोम्या म्हाका आवड आनी म्हाका समाधान मेळटले, म्हाका आपड आनी म्हाका समाधान मेळटले, सोम्या म्हाका आपड म्हाका समाधान मेळटले, म्हाका आपड आनी समाधान सोम्या म्हाका आपड म्हाका समाधान मेळटले, म्हाका आपड आनी म्हाका समाधान सोम्या म्हाका आपड म्हाका सुटका मेळटली, म्हाका आपड आनी म्हाका सुटका मेळटली, सोम्या म्हाका आपड म्हाका सुटका मेळटली, म्हाका आपड आनी म्हाका सुटका सोम्या म्हाका आपड म्हाका सुटका मेळटली, म्हाका आपड आनी म्हाका आपड जेजो, आपड चिसो 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 म्हाका आपड, म्हाका आपड, म्हाका आपड, आपड जेजो, आपड जेजो, आपड जेजो, आपड जेजू म्हाका आपड जेजू आपड चिसो म्हाका आपड जेजो, अमोलिक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला टच मी लॉर्ड, हील मी, कोण कर चिसो म्हाका कोण कर गुड कर जेजू, हील मी लॉर्ड. सगळी पिडा शिडा मोची तोडे समर्पण द्या तुमची पिढा शिडा आपण सोडो सोम्याक. आपड चिसो म्हाका आपड आपड जेजो, टच मी आणि हील मी लॉर्ड. अमोलिक त्या रक्तान म्हाका तूं देवा कोण कर चिसो म्हाका गुण कर, सगळी पिढा शिडा मोजी तोनी बा. पत्की स्त्रियेन तुका बावरताना बोडले कष्टले तुवें बरें केलें बावरतान हांव तुका सोम्या पडता पांय तळा तुज्या सर पडता सोम्या जेजो, सोमिया टच आणि हील मी लॉर्ड. चिसो आपण आणि गुण कर जेजो, ताळ्यात मुझ्या कांती गनिया जेजो, गनिया जेसू मागल्या गुमातोंदी कुर्पेची सर जियेत मुझ्या सोमिया सदां सवाळो कुर्पेची सर जियेत मुझ्या सोमिया सदां सवाळो आपड जेजो, टच मी आणि हील मी. आपड चिसो म्हाका अमोलिक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गुण कर जेजो, चिसो
सगळी पीडा शिडा मोची हालेलुया हातो बारिया आमच्या सम्याक आपका पडून सोडिया सम्या जेजुया सगळे भक्तीसाठी तू आशीर्वाद कर तुझी गुणगती नेहमी सगळ्यांच्या शिरा शिरा निवड तुझ्या पवित्र वचन तळकर सम्या तुझ्या नावात का बरे कर तुझ्या नावात का आशीर्वाद तुझ्या नावात का गुण कर जेजो हालेलुया 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 आपण जेजो आपण गुण कर सम्या हे सगळे भक्ती का कापड तुझी गुणगती नेहमी सगळ्यांच्या शिरा शिरा निवड तुझ्या पवित्र वचन तळकर तुझ्या नावात का गुण कर तुझ्या नावात का आशीर्वाद तुझ्या नावात का बेसवारी कर तुझ्या नावात का गुण कर सम्या आपण जेजो touch them he healed them Lord hallelujah 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 shadala bala 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 shandala la 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 hallelujah 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 amen hallelujah अर्गांदुका सुमियान जेजू सगळी नीट हात उभारया सगळी किती लांब आसा तितलात अर्गांदुका सुमियान जेजू उगडाप तुका सुमियान जेजू स्तुती तुका सुमियान जेजू आराधना तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 सोमियाचो अनुभव आमकां जालो जाल्यार नीट हात उबारन सोम्याक दोन ताळयो बेडया जोरान जोरान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सोम्याचो आशीर्वाद घेवंक कवियां गीत येद्या वडा इथ्या बोडा सक्रामेंता सोस्तांग नाम करूया पूर्वीला त्या रूपापोला नवयो रीती आदर्या सर्वोन वेचा उस्कत्वीच्या बावताची बोटिव्या सरसे बापा कशी स्फोटा उल्हासानी स्तुतीसा पूर्वी महिमा सस्ता एका स्थळ सीता तुका दोघांच्या स्पिरिता समोर नावता प्रार्थुया हे देवा या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कस्तां सुगडास तूं आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदां आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मेस्तेना मान करून दयन आमकां फोव कर अशें तुवें धाडलेल्या त्या सताच्या आत्म्याक आमी फोव तो जागो तयार करूंक ताका बुखेवंक ताका थानेवंक आनी ताणें आमचे थंय वस्ती करच्या फोव ती सुवात तयार करूंक आमकां तुजे कृपेन भर आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जिवन पवित्र आत्म्या सदां आमचे थंय आमी दोन घेवंक आनी ताचो अनुभव करूंक ह्या मुखांतर पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन तुजी गरीब भुरगीं जावंक आमकां फोव कर जोची येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन
पोवी जेवणाक सर्व आमी आयल्या सर्गीचे कांटूचे ताव सेवकामी संपल्या ओडो वायट रुपांतर कर दी म्हूण परता सोम्या तुझ्या मासारता गटाय आशेता पाया मोगान आनी एकवटा तुझ्या मोगान आमी साक्ष दिता एका कळसान आनी एका मोना तुझे तर सोम्याची येवंक लागता माया मोगान आनी एकवटा तुझ्या मोगान आमी साक्ष दिता एका कळसान आनी एका मोना तुझे तर सोम्याची येवंक लागता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसूं क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो कलमडीच्या ह्या पुणतळार भाग्यवंत ओंकार मरयेची प्रतिरितीन भलायकी मेळ्याच्या ह्या पुणतळाक ह्या नव्यानाच्या मिसाक तुमी व्हडा संख्यान हांगासर हजर जाल्यात तुमची ते सवां तुमची इरादे घेवन व्हडा बाबार्थान तुमी हांगासर आयल्यात सर्वेस्पो देव तुमचेर आशिर्वाद घालून दी मोरी तुमचे खातीर मागोवन दी आनी आमकां सुमी तुमचेर दयाळ जावं दी आनी तुमकां बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमी विशेश करून ह्या संदर्भात तुमचे खातीर मागता आमचे जिवीत सोम्यान बेसांवांनी भरलां ह्या बरेपणा सूख कारभावडून देवा कर गमीस पेटयतना तसो सोमी जेजू क्रिस्त आमकांय ताच्या बेसांवांनी बरोवन दी पुनर्जीवन क्रिस्त पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमचे जिवीत नंदन करून दी म्हूण ह्या संदर्भार मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फवते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया नितळ कळसा मनान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया कळसांत तावन दुखदन बोगसाणें मागतल्या बोगसाणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्यांका कुर्तकर सोम्या काकुतकर तुंपातक्यांका पोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुर्तकर क्रिस्ता काकुतकर जगती विनंती करच्या तूं देवापाच्या उजव्या बसलाय सोम्यांका कुर्तकर सोम्या काकुतकर सर्व पदवेदा देव आमची काकूत कोण आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोवंक आमेन एगडी बोरदोळे आमची आमच्या घर सांगाती ते सवां खातीर इराद्या खातीर आमी मागया सर्व पदवेदार आनी सस्ताच्या आमच्या भोव मोगाळ देवा पास्काच्या गुटाचो फळ आमच्या जिणेंत दिसान दीस वाडोवन दी पवित्र स्थाना वरवीं आमकां नव्या जिवान बरोवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय तुजे कृपेच्या दारान सुबामपण ह्या नव्या जिविताची फळां दिवंक आनी ह्या भाशेन सर्गेच्या सुंतसा पावोवंक आमकां फोव कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप दुसऱ्या साबता दिसा चड उणें सगळें शहर देवाचें उतर आयकूंक जमो जालें पूण लोकांची केट पळोवन जुदेव मोसरान भरले आनी निंदा करून पावलान सांगलेल्याक विरोध उलयले तितल्यार पावल आनी बार्नबास कांय फाटी फुडें करिनासतना तांकां धैर्यान अशें सांग लागले देवाचें उतर पयलें तुमकां कळीत करची गरज आशिल्ली पूण तुमी तें इन्कार करून ससनीक जिवीत तुमकां पावनय म्हूण लेखता जाल्ल्यान आमी तुमकां सांगतांव आनी एर जातीच्या लोकांतय परततांव तशें करूंक सर्वेस्परानूच आमकां ताकीद दिल्ली आसा पृथ्वेच्या पंता पर्यान बाचवेचे हातेर तूं जावच्याक
हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमला. हें आयकून जुदेव न्हय आसलेले संतोसले आनी देवाच्या उतराक तांणी महिमा दिली. शैक्षणिक जिविताक नेमुल्ल्या समेस्तांनी सतमनले. अशें सोमयाचें उतर त्या देशांत सगळ्यांनी विस्तारलें. पूण जुदेवांनी थोड्या भक्तिवंतांनी मंथनाच्या स्त्रियांक आनी शाराच्या मुखेस्तांक साळवयले आनी पावलां आनी बार्नबासाचेर खटकाय उठयली. शेकी आपल्या प्रांतांतले तांकां धांवडायले. धर्मदूतांनी तांच्या विरोध आपल्या पांयाची धूळ पापुडली आनी ते इकोनियाक बायसन गेले. पूण शिस संतोशान आनी पवित्र आत्म्यान भरले. देवाचें उतर हें. देवाची ओडपकार. पृथ्वी शेकांशीक आमच्या देवाची सोडवून टेकली. पृथ्वीर शेकांशीक आमच्या देवाची सडवण देखली. सर्वेस्पुराक एक नवी गीत गाया. कित्याक ताणें केल्यात विचित्रां ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र फावळ्यान जंय ताणें आपणायला. पृथ्वीर शेकांशीक आमच्या देवाची सडवण देखली. सर्वेस्पुरान आपली सोडवण कळीत केल्या. जनांगांचेर आपली निताणे उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. पृथ्वीर शेकांशीक आमच्या देवाची सडवण देखली. पृथ्वीर शेकांशीक आमच्या देवाची सडवण देखली. समेस्त आमी उबी रावया आनी मिसाचो उद्गार आमी गायन करूया. Alleluia, 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 Alleluia. मुझ्या उतरां खालसावन तुमी सलशात जाल्यार तुमी मुझे करशे जातेल्यात आनी सर तुमी जाणा जातेल्यात म्हणटा सोमी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो. तुमची सवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकी तुमी वळखतात. पूण ह्या पुढा तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयला. तोवळ फिलिपान ताचे लागीं म्हळें, सोम्या, आमकां बाप दाखय, तितलेंच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणालो, फिलिपा, इतलो काल हांव तुमच्या सांगात आसोनी हांव कोण म्हूण तुका समजना मू. जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाकी पळयलां. अशें आसता आमकां बाप दाखय म्हूण तुज्यान कशें म्हणयत. हांव बापा सोवें आसा आनी बाप म्हजे सोवें आसा हें तूं सतमानिनाय. हांव तुमच्या लागीं उलयतां ती उतरां म्हजेस्तकींच हांव उलयना. बापूच म्हजे सवें रावून आपलीं कामां चलयता. हांव बापा सोवें आसा आनी बाप म्हजे सोवें आसा म्हणून हांव सांगतां
तें तुमी सतमना न्हय जाल्यार ही कामां पळोवन म्हणी सतमना. सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सतमनता तो हांव करतां तीं कामां करतलो, तितलेंच न्ही ताच्या की वर्थ तीं कामां करतलो. कित्याक हांव बापा सेरशीन वेतां. बापाची महिमा पुता मारिफात परगट जावच्याक म्हजे नांवी तुमी कितें विचारल्यारय तें हांव तुमकां दितलो. तुमी कितेंय म्हज्या नांवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. बापा कानी आमची तुका भेटून दिता. मोगान तूं आज स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन परता. तुजी मुखार येता सर्व समर्पिता. तुजी मुखार येता सर्व समर्पिता. उंड्या वायना सोपे आमकां सस्पे दयता. बापा कानी आमची तुका भेटून दिता. मोगान तूं आज स्वीकार कर म्हूण आमी दये परता. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सद्पदवे दादेव पामान दसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पुयसुबेच्या आदाराक सविस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा, प्रसन्न जावन ही देणी तूं पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदे करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची आनी किर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळबा निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या प्रभावान. सर्गी तुकाचे सर्वे सोराचे
आम्ही दिमी घालया भाव भयणीनो भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता सुमयेचे मास आनी उंडो असले सुमयेचे मास आनी वायन असले सुमयेचे रगत सान बदलची पवित्र आत्म्याची घडी ह्या घडी कितें मागता खंडीत आमी घेता बबरतान ह्या रितीन वांटिली जावया आमची सगळी ते सावा जिवीत कश्ट वावंट जेजूच्या कुडी रक्ताक भेटोवन दिवया बापा कोरस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्त मरण सुसंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमच्या पासोत क्रिस्मेस मनशां पासोत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतसो गुठ परगटुया सुमयाची तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुन्हा जीवन तो आम्ही बघता तुझ्या येण्या सुमयाची बापा जेजूच्या मरण असो न्ही पुन्हा जिवंतपण असो मी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडोनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतेल्या आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपण सो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती आनी तिचो पोती भगवान जुजे भगवान धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमीन. आमच्या सुडोंदराची आचना मोतीन दवरून पवित्र आत्म्याक सहा जाल्लेंची वेचियो देवा स्वतान आनी कृपा मागून सुम्यान शिकलेल्या मागणी सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज जावं तुझे उशी सरकार जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दे आनी आमी आमचे शिकलेल्या आमचे ताव तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्या वरांतली पिडेशडेंतले आमकां निवार देव करुणे जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमचे सोडून राव जेजू क्रिस्ताचे येणे
बरोवशान तरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतेने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. तर सुडकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमची सभे आसूं. माया मग सुगुर्त जावन एकामेकांक आमी शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराची पाप काढतेले आमची संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढते आमका शांती थी. पळया ही जावन आसा चिमंत देवाची शेळी. आम्हा समेस्त तांच्या मोगान बरोवन मनीसांनी ह्या संवसारी आयिल्ली. देवाचो मोग पवित्र आत्म्याची कृपा आमचेर वारशी केल्ली. ह्या पवित्र आत्म्यातय आमी एकवटान जी जय म्हण आपोवणी दितात ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सहभागी. क्रिस्ताची कुडा रगत म्हाका सस्ताच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. मोगाळ शांती सागरा आमच्या दया सोडवणारा जेसू आमच्या पोसणारा लाभैद जीवनातारा कितली मोवाळका तुची अशी दयाळाय सर्गीची दैवी काणंदालूस करची ओफीत करची आमची मोगाळ शांतीचा घरा आमच्या दया सोडवणारा जेसू आमच्या पोसणारा लाभची बी जीवदातारा आमच्या काळजांनी करबिडा पाट सांगत आमच्या पैना सेवे स्पिरितान आमकां पावन करे सर्गा मोगाळ शांती सागरा आमच्या दयाळ सोडवणारा जेसू आमच्या पोसणारा लाभय जीवी जीवदातारा पुरसा मरणाक तो काळ जालो निस्वार्थी साक्रिफीस पेटयलो पवित्रोत्मो आमकां दिलो संसार नवो केलो मोगाळ शांती सागरा आमच्या दयाळ सोडवणारा जेसू आमच्या पोसणारा लाभची बी जीवदातारा मोगाळ शांती सागरा आमच्या दया सोडवणारा जेसू आमच्या पोसणारा लाभची बी जीवदातारा
प्रार्थूया. प्रितीच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा, हे संवसारांत आमी जेजूचे मांस आनी रगत सेवलां. ताणें आपल्या उगडासाक हे संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलां. ह्या पोशणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण कलतेपणी तुज्या लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आस आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाची उडूक देखीक कुमोग केल्या हांवें नांव वाचून सांगतना मुखार येवन मानाची वात पाद्रा बतावन तुमी काणगोवचे. वियोला आल्मेडा मणिपाल 1000 रुपये. हिल्डा सल्डाना कालमाडी 500 रुपये. लिनेट डिसिल्वा बायकाडी 1000 रुपये. तशेंच सियोन डिसोजा ब्रह्मावार 500 रुपये. ही बी घालया. वेल्लंकनी मायेचें भलायकेच्या मायेचें नोवेन आमी करया. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. ही भोव नितळी अवंकारी भोव भोगेवंत्रिनादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावं तुका ससण जावन विंसून काडली. देव पुताक तूं गरबी समावच्या वेळी तुका भुगला अदीक वर्ता आनंदाचो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागणेच्या उर्बेन तो आनंद पोरत्यान तुका दिवंक वा तो आनीकय चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकतां. हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंदाचो भक्तीन उडास करतल्या. तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पातय. तुज्या देवपुताचे अपरमीत काकुटीचेर पातयोवन आनी आमी मागले आमकां मेळटले म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवून ससयेच्या आदारार हुंदोवन भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परता. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनंती कर. देवाची भगवून खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हय तर म्हाका अदीक गरज आसचे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परत येवन मागतां. त्या सावा ह्या परी आसात. कुटुंबांत शांती समाधान मेळोवंक बरे रिजल्ट मेळोवंक बरें काम बरोवपाक मेळोवंक USA वेची विजा कॅनडा वेची विजा मेळोवंक हातापांयांची दूख उगूण जावं केस चडचे रावंक प्रोजेक्ट वर्क बरें जावंक कुटुंबाच्या सान्यांक बरी भलायकी मेळोवंक मानसीक पिडा गूण जावंक कातीची पिडा गूण जावंक जागो सेल जावंक घर विकून वचोंक रस्तो जावंक परमिशन मेळोवंक बरी सैरीक बरो फुडार लाभोवंक बांयत बरें उदक मेळोवंक घर बांदूंक बरो जागो फावो जावंक जाग्याचे रेकॉर्ड वेग्गी मेळोवंक युरीन इन्फेक्शन गूण जावंक पोटांतलो फातर करगोन वचोंक जाग्याच्या केशींत जीक मेळोवंक वेरिकोस वेन गूण जावंक किडनी लिव्हराची पिडा गूण जावंक 5 म्हयन्याच्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळोवंक वर्टिको गूण जावंक आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक रीण फारीक जावंक क्रिएटीन लेवल नॉर्मल जावंक भुरग्याक बरी भलायकी कॅन्सर पिडा गूण जावंक हार्टाची पिडा गूण जावंक शेळ कोंकली ताप गूण जावंक आर्थेटीक पिडा गूण जावंक आमाल पियोवणे सोडूंक BBA एग्जाम बऱ्यान जावंक बिझनेस बरें जावंक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक चिंतिल्लीं सर कामां पोंताक पावोवंक वायट संवयो पयस बसोवंक कामाचे पयशे वेग्गे मेळोवंक पांय दूख गूण जावंक भुरग्यांचे देणे लाभोवंक ह्या तेसावांक
आमची तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेतय म्हाका शेवटची पातयेणी उसारूंक हांव कुशी व्हरतां तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशीन आसतना ताणें तुज्या कथावेन काळजान पेटयला सैमवर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुजे लागीं परतून मागतां हे म्हजे मागणे घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयता नमान बरये कृपेन भरलेले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन नमान बरये कृपेन भरलेले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन नमान बरये कृपेन भरलेले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन ही देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बडवान पयले पावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या पुरोवान सबार परजळीक मोतयां ते जावन दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकता हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परतून मागतां तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागुलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मानाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्ली सर बरीं कामां जेजूच्या मोगाल मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें ह्या मोगा पासत हांव कालतेपणी तुज्या लागीं परतून मागतां आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणें रस्ता सर्ग आनी सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोग तुजे सशीं पावूंक दी सोमी तुमच्या सोवें आसूं तुमच्या सोबे आसूं प्रार्थुया येसुम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचल्या आत्म्यांक सोकसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून वेगळींच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन काकुलदार सोम्या बावडतांच्या बुजोवणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळ्या लागीं आमी मागतां दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साखरांची जशी तुवें भेट केली शिमांवच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव येसुम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत तो जियेताय आनी रास करताय सशनाच्या सशनाक आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोबे आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो पवित्र आमचे देव पवित्र आमचे देव 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 आमचे देव
देवून ये पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये बापाच्या आत्म्या आमचे देवून ये बापाच्या आत्म्या आमचे देवून बापाच्या आत्म्या आमचे देवून ये बापाच्या आत्म्या आमचे देवून आमचे देवून ये आमचे देवून ये आमचे देवून ये आमचे देवून ये जेजूच्या आत्म्या आमचे देवून ये जेजूच्या आत्म्या आमचे देवून ये 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 सजूच्या आत्म्या आमचे देवून ये जेजूच्या आत्म्या आमचे देवून जेजूच्या आत्म्या आमचे देवून ये जेजूच्या आत्म्या आमचे देवून ये सदाच्या आत्म्या आमचे देवून ये सदाच्या आत्म्या आमचे देवून ये आमचे देवून ये आमचे देवून ये आमचे देवून ये मोघाळ पुता सोवे आमकां मुल्या आशिर्वादी आमकां जेजूच्या पवित्रासा भुरग्यांक तुझ्या ती तुझे आशीर्वाद भलायकेचे माये आमा बसत विनंती कर दर्या सुक्रा आमा बसत विनंती कर भाग्यवान कुर्साचे कर्वे निवारण आमचे देवा आमच्या दुश्मनात नाही बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन